देवाच्या उतरा शिवार तुमकां कितें तरी सुटका दिता. भाव म्हणटलो तुका भयणी आहा, भाव आहा, आवय बापूय आहा, ती म्हणटली थोडे तेंप न्हू. हे देवाचें उतर तुमी तो शिकल्यान, देवाचें उतर तो तुमी काळजान घातल्या, तुमकां तें सासणाक तोखता न्हू. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. हरका तुका जेजू हाच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका आर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां सोयेक दिलेल्या पासत तुका आर्गायता. तूं सोम्या हांगर आजीर आसाय आनी एक एकट्याची भाव भयणाची मागणी तुवें ऑलरेडी आयकलेली आसाय आनी तांकां तूं आनीकय भरपूर मापान भरीत आसाय सोम्या. आनी तेंच्या जिवितान कांयच तांकां उणें करिना आनी तांकां स्वताची तुवें ओळख दिल्या आनी स्वतूच तांकां सुटका दिता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. हे मागणी हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केला. आमेन. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 आमी न्हू कालचो विकान न्हू पयलींच्या विकान आमी सारकी बिजी देवाच्या कामांक सारकी. पयलीं आमी सोलापूर गेली, मागीर कर्नाटकाक गेली आनी बरी देवाच्या उतराची सारकी. देवाच्या उतरांत सोलापुराक बीन भरपूर सारकी इश्टरा कडेन आमी सोलापुराक गेली, देवाचें उतरूच प्रीच करपाक गेली तांकां. आनी आतां आमी बोवात आहा, देव आमकां खंय खंय वरात आहा देवाच्या उतरान सारको दिवपाक. कित्याक देव सांगता कोणशांनी देवाचें उतर पावोंक जाय तेन्नाच शेवट येतलो म्हणटा न्हू. न्हू तुमी आतां ओगी रावतल्या, तुमी कितें करूंक जाय? हांगर शिकला ते दुसऱ्याक दिवंक जाय न्हू. दितल्यान काय तुमकांच दवरतल्यान? हां, दुसऱ्यांक दिता तेन्ना कितें जाता ना, आमची वाड जाता आनी आमी शिकता. दुसऱ्यांक हांगासर कितें शिकयता तें शिकोवन तुमी दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना आमची वाड जाता आनी आमी आनीक आमकां रेवल्युशन येता मागीर देवाच्या उतराची. आमकांच दवरूंक न्हू, आमकांच दवरीत जाल्यार खंय हातले आमी? आं, एक बाय पळयल्यान न्हू तुमी, ती बाय हालता एकाच जाग्यार आसता न्हू. तशी न्हू आमी जोरी सारकी. एक व्हाळ बीन पळयला न्हू, जोर खंय फुट्टा गांवांनी वयता न्हू उदक, ताका आतां तुमी एग्जाम्पल घेवया. आमी हे पावसाचें उदीक पळयलां तुमी न्हू, पावसाचें उदीक कोण लोक कितें करता, आडो घालता आनी बोंद करता. तें उदीक थंयसरूच रावता, दुसरे कडेन वाट फुट्टा आनी वयता न्हू. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी जशी जोर जाता तेन्ना आमी कोणी आमकां येतले आडोवंक, बोंद करूंक, हें करूंक येतले, पूण ती जोर फुडें 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 वचत रावतली. येयना तुमच्या जिवितांत? हां, येयना? हय, व्हांवती जोर ती सॉंग्स आहा न्हू, ती जोर खंय वात वयता न्हू म्हणटा न्हू सॉंग्स, तशें आमी जावंक जायी. जाता मुगो? जावं ती गोर म्हणजे कितें, तुका आतां कोणी वाटेक मेवलो देवाचें उतर, खंय गेलोय देवाचें उतर, ती मागीर ते वयतले दुसऱ्याक सांग, ते वयता तिसऱ्याक सांगतले, म्हणजे ती मागीर जोर फुटात वयता. तशी आमी जावंक जायी. हेच पळोवया आमी आयजाया 33:24 पळोवया. Isaiah 33:24. काय सोडा, थंयसर रावपी कोणूच आपूण बरो ना म्हूण सांगचो ना. थंयसर रावपी लोकांक आपल्या गुन्यांवाचें बोगसणें मेळटलें. पळय थंयसर रावपी, खंयसर रावपी म्हणटा तो आतां आमी जे सुवातेर रावता, आमी जे घरान रावता थंय रावपी म्हणटा आमकां कितें सगल्यांक म्हणटा गुनावाचे बोगसणे मेळटले म्हणटा. सो परत वाच एक एक लायन पळया, आयका सारकें. थंयसर रावपी म्हणटा. आतां आमी कितें करता, आमी रावता ती सुवात कितें म्हणटा, आमी घरान कितें म्हणटा, घरान आमकां बेकळयता, घरान आमकां हें जाता, भंय दिसता आमकां ह्या घरान रावच्याक. थंयसर रावपी म्हणटा कोणाकूच म्हणटा तो जेजू सांगता पळय, थंय रावपी थंयसर रावपी आयक सारकें कोणूच आपूण बरो ना म्हूण सांगचो ना. पळय थंयसर रावपी म्हणटा म्हणजे तुमी आतां ते घरान रावता, खंयसर रावता तुमी शहरांत, खंय वाड्यान रावता, थंयसर रावपी म्हणटा कोणूच बरो ना म्हूण सांगचो ना म्हणटा. खंयसर आतां तुमी कितें म्हणटा, तुमी आतां थोडी कितें म्हणटा, आवय ह्या घरान रावंक म्हाका भिरांत दिसता, म्हाका कोण बेकळयता, म्हाका कोण गोट धरूंक येता, कितें धरूंक येता, तेन्ना कितें जाता थंयसर रावता ती सुवात तुमकां म्हणटा कोणूच बरो ना म्हणचो ना, कोणूच वायट उतरां उलोवचो ना म्हणटा. कित्याक तें घर
तुमकां देवान दिलेलें घर आसा. ती माकलेली सुवात आहा. जेन्ना आमी ती माकलेली सुवात आमी उलयता न्हू तेन्ना कितें जातलें, तेन्ना आमी ह्या घरान रावता तें घर म्हाका मागलेलें आसा. तुमकां तर तें घरान रावंक भंय दिसता, कितें दिसता, तुमी कितें करूंक जाय, रावता आनी दीस न्हू हे मोबायलान न्हू टॉक घालूंक जाय आनी तें टॉक लावंक जाय आनी रात आनीच घरान चालूच दवरूंक जाय. तुमकां भिरांत दिसता जाल्यार. आनी आमकां 2 Timothy 1:7 कितें म्हणटा आमकां, जेतून आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. आमी तो थंयसर रावता ते सुवातेर तर भियाता, आमी त्या घरान रावता, ती सुवात आमकां देजून दिलेली आसा. ते सुवातेर तर आमी म्हणटा आमकां भंय दिसता, हें दिसता, ते सांगून कितें म्हणटा, तुमी रावता सुवातेर तुमकां म्हणटा हे बरी सुद्दां नासचें ना, तुमी बरी जातल्यान म्हणटा ते सुवातेर रावता हजूर. तुमकां तर हे तर जाय जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय, ओळख गोल घालून आयकूंक जाय. रावता आनी ती देवाचें उतर उलयत रावंक जाय. आनी तेन्ना कितें जातलें, तो मेळो आत्मो तुमकां, तो भिरांतीचो आत्मो हा घरान न्हू, तो ऑटोमॅटीक पळोवन येतलो. तुमी उलयताच तेन्नाच. ना तुमी तो भिरांत घेवन बसशात, हांव ह्या घरान रावल्यार म्हाका भिरांत येता, हांव कितें जाता तें जाता मनशात, जाल्यार तुमकां कांयच ना. तुमी तो उलोवशान देवाचें उतर रात आनी दीस तो देवाचें उतर उलयशान तुमी, तेन्नाच तुमकां सुटका मेळटली, पेखोवणी मेळटली. पळया वाचा आनी एकदां. थंयसर रावपी कोणूच आपूण बरो ना म्हूण सांगचो ना. पळय तुमी म्हूण सांगता बरें ना म्हूण तुमी रावता हजूर. तुमी तुमच्या तोंडांतून कसलें उतर उलयता, तें उतर उलयता तर वायट उतर उलयता, तें कितें जातलें तुमचें, तें जिवीत जातलें. तुमी जाणा न्हू Proverbs 18:21 कितें म्हणटा, Proverbs 18:21 कोणाक येना, आमी सोदीत घेता हांगासर. हांव म्हणटा कोणाक येना दिसता, आमी सोदीत घेता हांगासर चालू. पळय ते म्हणटा कितें, जिविता आनी मरण कोणाचे जिबेर आहा, शेजाऱ्यांचे, कोणाचे जिबेर आहा, सोयऱ्यांचे जिबेर, घोवाचे जिबेर, बायलेचे जिबेर आहा, जोण एकल्याची जिबेर आहा म्हणटा. जिवीत आनी मरण जोण एकल्याचे जिबेचेर आसा म्हणटा. आमी कसली उतरां उलयता, आमी तर थंय रावता आनी म्हणटा हांव बरें ना, म्हाका हें जालां, हांव वयस म्हाका कोण बेकळयता आनी कितें म्हणटा जाल्यार कितें जातलें. आमी थंय रावता ती सुवात म्हणटा, जेजू कितें तुमी म्हणटा कोणूच म्हणचो ना, बरो ना म्हणचो ना म्हणटा. थंय रावता ती सुवात तुमी आनी म्हणटा आतां कितें जाता, हांव ह्या घरान म्हाका चड गोरमी जाता म्हणिना. जेजू कित्याक तुवें रावता ती सुवात तुका आपण पवित केल्या म्हणटा. तुमी आतां चेंज करूंक जाय उतरां आमची. हांव रावता ते सुवातेर म्हाका बरी थंडाय सारकी शांत वातावरण आहा म्हणटा तेन्ना कितें जाता, तुमकां थंडाय येतली सारकी. तुमी जर म्हणशात आवय कितली गोरमी, आवय कितें कितें म्हणशात जाल्यार तुमकां गोरमीच जातली. कित्याक जिवीत आनी मरण आमचे जोण एकल्याची जिबेचेर आसा. तेका लागून आमी कितें उलयता तीच फळां आमी आमच्या जिवितान घेतली. आमी आतां हांगासर पळय वाचला Isaiah 33:24 कितें म्हणटा आमकां सारकें स्पश्ट बरयता. पळय तूं रावता ती सुवातेर तूं म्हणचें ना आपूण केन्नाच बरो ना म्हणचें ना म्हणटा. थंय रावता ती सुवात तुका कोणी दिलेली आसा, ती सगळी सुवात तुजी माकलेली आसा. तुजें घर माकलेलें आसा, तुज्या सायडीक वेडो घातलेलो आसा जेजून, थंय तुका माकलेलें आसा. तुज्या भितर कोणूच येवंक शकना, सैतानूय येवंक शकना. जेन्ना तूं देवाचें उतर उलयता आनी आमच्या दिता सैतान कसो येता, एंट्री करता, आमच्याच उतरां वरवीं येता तो, आमच्या चिंतनांनी तो पयलीं घालता तुका. थंय तूं रावता ती सुवात बरी न्हू, थंय कोणी कितें केलां म्हणटा तेन्ना कितें जाता, आमचे मायंडान सगळें वयता ते आनी आमी ती सुवात मागीर म्हणटा खेळा बरी न्हू, हें घर बरें न्हू, ह्या घरान म्हाका त्रास करता, हें घर असलेंच दिसता पयलीं पासून आनी कितें कितें म्हणटा. गॅरसी टी-शर्टीन कितें म्हणटा आमकां, जेजून आमकां सगळ्या शिरापातली सोडयल्या म्हणटा, आमकां सोडयतलो म्हणूंक ना आपणाक. हय पळय क्रायस्ट हॅड रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉस म्हणटा. म्हणजे कितें आमकां त्या सगळ्या शिरापातली जेजून सोडयल्या, आमकां थंय ते घरान रावता थंय आमकां कांयच लागचें ना. आमी तर उलयता जाल्यार आमकां तें लागतलें. तूं तर म्हणशी हें घर बरें न्हू, हें घर सगळी बरी. ही घरां आमकां जेजून मागलेली आसा. ह्या घरान रावपाक तुका जेजून अधिकार दिला. तूं त्या घरान त्या घरान तूं येयला, तुका तें जेजून हाडला न्हू, त्या घरान रावपाक हाडला, तुका बरो संवसार करूंक हाडला त्या घरान. पूण आमची उतरां कितें जाता, आमी म्हणटा ह्या घरान रावचें न्हू, आमी भाड्याक रावया आनी हें घर भाड्याक दिवया. असली आमची उतरां आतां. केन्ना आतां आमची उतरां, जेन्ना आमकां सैतान दाखयता तूं त्या घरान रावता, थंय तुका भिरांत हाडटा, तुका आनी कितें दाखयता, तेन्ना आमचें मत आमची चेंज जाता आनी आमी
हे मोतीचे आयकता आनी मागीर घर सोडटा आनी हें करता. पूण जेजू सांगता तुमकां ती तूं रावता ती सुवात तुजी पवीत म्हणटा. तूं रावता ती सुवातेर तुका म्हणटा कांयच लागचें ना म्हणटा. आमी रावता ते सुवातेर. फुडें वाचया पळय सिस्टर. थंयसर रावपी लोकांक आपल्या गुन्यांवाचें बोगसोणें मेळटलें. पळय तुमी रावता ते सुवातेर तुमकां गुन्यांवाचें बोगसोणें मेळटलें म्हणटा. जेन्ना तुमी उसारतल्यान तेन्नाच तुमकां तें बोगसोणें मेळटलें. आमी कितें करता भिरांतीन भरता. भिरांतीन भरली म्हणटकीर कितें जाता आमकां भिरांतूच कब्जो करता न्हू आमच्या जिवितान. भिरांत कब्जो करता न्हू. भिरांतीचो आत्मो दिला तुमकां सगळ्यांक. हां भिरांतीचो आत्मो दिला ना. जेजू आमकां गोठायचो मोगाचो अब्दामानाचो आत्मो दिला न्हू आमकां. मोगान बोललो तो आत्मो आमी चियेता. त्या आत्म्यान आमी भिरांती त्या कोणी तुमकां सांगलें. थोडी कितें करता जाणाय तुमी जाणा न्हू गाडयांगेर वयता आनी तांकां विचारता भविश्य आमच्या घरान कोण आमकां कितें करता. मागीर ते कितें सांगता तुमच्या घरान कितें आसा म्हूण सांगता. आमी तेंचेर बिलीव करता. देवाचें उतर कितें सांगता तुका सगळी तुजी जागा सगळी आपणीच मागलेली आसा पवीत केल्या. तूं रावता ती सुवातेर म्हणटा कोणूच तुमी बरो ना म्हणटा सांगतलो म्हणटा. कित्याक सांगता तो ती जागा तुमची मागलेली आसा म्हणटा आमी. आनी मागीर कितें जालें आनी थोडे तुमकां न्हू थोडे तुका हे ब्रादरूय सांगता कितें एके बायलेक कितें सांगलेलें. ती पास्टरा कडेन प्रेयराक वयताली. तिणें कितें सांगलें ताका तुज्या घरान कितें केलां तुका तुजे जावेन केलां म्हणून स्पश्ट सांगलें. हें सारकें. ती मोरासूर दोगांयचो काडटा. तुवें म्हाका केला ती म्हणटा तुवें म्हाका केला. पळय मोरासूर ती दोगांय झगडून मेली पूण एक जांगना. कित्याक हो सैतान आमचे मोतीन घालता सारकें. तुका कोणी कितें केला म्हणटकूच आमी कितें करता तें सोत मानता. जेजून सांगलां तुका आपणें सगळें शिरापाटी सोडिलां. तुका तूं तर म्हाका सोत मानशीत तुका घाडया पण सुद्दां लागचें ना. लागतलें आमकां जेजूच्या उतरान आहा तांकां लागतलें कितें तरी. आमचें कितें चिंतना न्हू आमची. हांगूर आमी चेंज करूंक जाय. ही चिंतना तुका सांगता कितें कितें दाखयता तुका. तूं गाडयांगेर वच गो तूं तेका विचार गो हय सांगता कोण वो सैतान सांगता. आमी तेन्ना कितें करूंक जाय बायबल उडूंक जाय आनी पळोवंक जाय. एक कोटेशन तुका येतलें बरें येतलें तुका कोटेशन. तूं तेंच घेवन तूं रात आनी दीस नियाय कर. तुका दिसतलें बायबलान कितें उतर मेळटा तुका तें रात आनी दीस तेजी प्रॅक्टीस कर. तें तुजी सगळीं चिंतना आहा वायट पळय ती सगळीं पळोवन वयतली. आमी असल्या हेंचेर बिलीव तर करीत तर जाल्यार आमी फुडें पावची ना. आमकां कोणी कितें केलां कितें म्हणटा तें आमी तेचेर फुडें पावचीत ना. कित्याक आमी ते थॉट्स घेवन बसलेले आसा. सैतानान ताका दाखयल्लें आसा तुका कोणी कितें केलां तुजें हें जालां तुजी वाड जायना तुजें हें जायना तें जायना. हो कोण हो फोटकिरो. ताका कितें म्हटलेलें आसा जॉन 8:44 कितें म्हटलेलें आसा हो फोटीचो बापूय. फोटीचो बापूय देवचार. ताका लागून तो फोटी घेवन येता आमच्या जिवितान न्हू. आमी तें सोत मानता न्हू फोटी. ताका तेन्नाच विचारूंक जाय ताका कोण तुमच्या जिवितान तुमकां असले बायबलान नासलेलीं उतरां घेवन येता तांकां विचारूंक जाय. बायबलान बरयल्लें आसा बायबलान तर बरयल्लें आसा तेंच हांव सोत मानतलीं. तुमकां कोणी सांगात कितें करीत जाल्यार तुमी तांकां स्पश्ट विचारूंक जाय बायबलान आसा. तूं उलयताय तूं कितें सांगताय तें बायबलान आसा जाल्यार हांव सोत मानतलीं. दाखय म्हाका काडून. आमी असले हांकां न्हू आमी फसता आनी मागीर आमी सैतानाचे गुलाम जाता. 8:44 स्पश्ट बरयता तो पळय फोटीचो बापूय. हो फोटी घेवन कोण येता आमच्या जिवितान सैतान येता. तेजें आयकता न्हू आमी. हांव कितें म्हणटा फोटीचो बापूय देवसार म्हणटा. तो देवसाराचें आमी केन्ना आयकता तो फोटी घेवन येता आमच्या जिवितान आमकां कितें कितें दाखयता. ते मॉलान कशें दाखयता आमकां वयता न्हू मॉलान सगळीं जाणां एक घेतल्यार एक फ्री. तो देवसारूय सांगता आमकां हें घेतल्यार तूं तर देवाचें उतर घेतल्यार सेट फ्री जातलें. तो सांगता तो यो फाटल्यान म्हणटा तुका आपूण हें घेतल्यार एक 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 तुका म्हणटा हें दिता आपूण ऑफर दिता म्हणटा. कितें उलयता पळय तेचेर फोटी उलयत आनीक फोटी उलोवंक तुका दितलो. सोत उलयत स्वताच्या फाटल्यान उलयत न्हू तो स्वताक भियेता. आमी सोत उलयता तेन्ना देवाच्या उतरान. तूं फोटी घेवन बसशीत न्हू. आतां एग्जाम्पल घेवया. तुमी आतां चौगान बरी बसल्यान आनी बरी संवसाराच्यो गजाली करता तुमी सारकी बरी संवसाराच्यो गजाली करता. हेच्यो तेच्यो सगळ्यो गजाली करता. आनी एकटें मनीस येता तुमच्या मदें आनी बसता
आनी थंय देवाचें उतर उलयता. आयकतली? हा आयकची ना. कित्याक तांकां स्वताचे ह्या कुड्ड्या देवान तेंची मनां कुड्डी केलेली आसा न्हू. 1 Corinthians 4:4 म्हणटा न्हू, 2 Corinthians 4:4 म्हणटा न्हू. ह्या संवसाराच्या ह्या कुड्ड्या देवान तेंची मनां कुड्डी केली. तांकां स्वत कळोंक कळना, स्वता कडेन वचोंक कळना म्हणून तेंची मनां कुड्डी केली. तांकां स्वता कडसून तांकां पयस व्हरता हो देव. 2 Corinthians 4:4 वाच गो. 2 Corinthians 4:4 पळय आं. ह्या कुड्ड्या देवान तेची मनां कशी कुड्डी केलेली आसा ती. मुनगे क्रिस्त खरेपणी देवाचो रूपकार. हय तरी तांच्या मोहिमेबरीत शिववर्तमानाचो परजोड अनभावाट्यांक फाको ना जावंक ह्या युगाच्या देवान तांची मनां कुड्डी केल्यांत. पळय खरेपणी जेजू खरेपणी रूपकार म्हणटा. ह्या युगाच्या देवान म्हणटा तुमकां स्वत कळोंक कळना, तुमकां स्वताच्या वाटेन पावोंक कळना, स्वता वाटेन तुमकां वचोंक कळना म्हूण तेणी कितें केलां? तुमची मनां कुड्डी केल्या म्हणटा. म्हणजे तांकां स्वत कळोंक कळना म्हणून, स्वताचे वाटेन वचोंक कळना म्हणून. स्वत तांकां उगडापे जालें जाल्यार सगळी सुटका मेळटली न्हू. तेजें कोण आयकचो ना न्हू मागीर. ताका लागून तो पयलींच तांकां फाटीं काडटा, पयलींच तांकां देवाच्या उतराची पयस करता. आमकां तांकां कित्याक पयस करता तो? ताका खबर आहा ह्या मनशाक देवाचें उतर मेळत जाल्यार हो सैतानाचें बॅन वाजयतलो. ताका लागून तो कितें करता? पयलींच तांकां फाटीं काडटा. थंयच न्हू आमी तेसा फाट्या सोलापूर गेल्ली न्हू, थंय बायल आसली न्हू, आनी तो पास्टर न्हू, आनी तेजे पास्टराच्या सायडीक ती बिराडाक रावताली. बिराडाक रावताली न्हू ती. आनी तिका न्हू देवाचें उतराची हें येतालें सारको वाज येता. म्हणजे स्वताची वळख ना न्हू. वो कितें पास्टर रात आनी दीस हेचे गायनां वर्ड ऑफ गॉड आनी गायनां वाज सारकी कितें हांगा रावंक सुद्दां वाज येता आमकां अशी म्हणटाली ती सारकी. आनी जेन्ना तिका स्वत कळोन येयलें न्हू आनी आपली जावूय तिची मागण्यांक वयताली म्हणटून ती जावेकूय कितें कितें म्हणटाली. आमचें देव ना तूं ताका वयता तें आनी कितें कितें अशी बडबडटाली ती सारकी. आनी मागीर म्हाका सांगूंक लागली ती आपूण अशी म्हणटाली म्हणून लागली. आपणाक जेन्ना स्वत कळ्ळें न्हू तेन्ना म्हाकाच कळोन येयलें म्हणटा. आपूण म्हणटा कितें म्हणटाली तांकां आनी हांवूच म्हणटाली टच जाली देवाच्या उतरान म्हणटा. हांवें सांगलें मागीर हांवूय तशीच आसली म्हटलें. हांवूय म्हटलें म्हाजी भयण पयलीं टच जाल्ली म्हटलें. हांव म्हटलें भयणीक म्हाजें कितें कितें म्हणटाली म्हटलें हे आमचें देव ना गो आनी कितें 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 करताय गो आनी हय खूब म्हणटालें म्हटलें. हांव ताका उलयतालें म्हटलें. म्हाका देवाच्या उतराची खबर नासली न्हू. ह्या कुड्ड्या देवान कितें केलेलें म्हाजें मन सगळें आपले कडेन वळून दवरलेलें आनी म्हाका स्वताची वळख मेळोंक कळना म्हणून तो पयस काडटलो. आनी ताका मागीर सांगलें म्हाजी टेस्टिमनी आनी ती म्हणली हांसूंक लागली दोगांय आमी एकामेकाक. तर हांवूय थंयच आसली म्हटलें. मागीर जेन्ना म्हटलें म्हाका स्वताची वळख मेवळी, जेजूची वळख मेवळी म्हटलें, उतरान जेन्ना रिगोवन रावली म्हटलें तेन्नाच म्हटलें स्वत कळोन येयलें. आनी मागीर हांवें एकदांच गेली हांव प्रे मिटिंगेक गेली. हांव एकदांच एका जाग्यार गेली प्रे मिटिंगेक आनी थंय बसली हांवूच बसलेली हांव प्रे मिटिंगेक. आनी तो देवाचें उतर सांगतात आनी तो टेस्टिमनी सांगता. हें उतर आयकूनच म्हणटा अमकी बरी जाली तमकी बरी जाली हें जालें. अरे म्हटलें जेजू हांव म्हटलें इतलीं वर्सां जालीं म्हटलें सीख आहा ती सीख आहा आनी अशें बसोन तर देवाचें उतर थंय बस आनी ताट फुडें कर सगळें जेवणूय पडटा. कांयच करूं नाका, कांयच मेहनत करूं नाका, रांदूं नाका, कांयच करूं नाका आनी बेश्टें बस देवाचें उतर आयक आनी तुका हिलींग मेळटा तुज्या जिवितांत. हांव म्हाका इतली खोशी जाली सारकी. म्हाका इतलें कितें जालें हांव स्वर्गार आहा खंय दिसली. कितें स्वर्गारूय म्हटलें जेजू आमकां हालेलुया हालेलुया म्हणटलो आनी आमकां म्हटलें हय जेवण पडटलें थंय म्हाका दिसलें सारकें. आनी हांव इतली खोशी जाली सारकी. हांवें तिका सांगलें हांवूय एकाच जाग्यार गेली आनी थंयसर म्हाका टेस्टिमनी आनी देवाचें उतर मेवळें आनी हांव येयली आनी चेंज जाली म्हटलें. म्हाकाच कोण येयलें म्हटलें हांव कोणाचो पाटलाव करताली, परक्याचो पाटलाव करताली काय जेजूचो पाटलाव करताली तो म्हाकाच कोण येयलें म्हटलें. आनी तेन्नाच्यान मागीर हांवें सोडलें. ती थंय सांगूंक लागली आतां आमच्या जिवितांत म्हणालें इतली खुशी आहा म्हणालें जेजूक मारलेल्याक म्हणालें सगळी बरी आहा म्हणालें आमी म्हणालें सारकी. आनी म्हणाली सांगताली ती सारकी आपूण म्हणटा कामांकसून येता आमी म्हणटा कामांक सुद्दां आपूण 9 घरा पावता म्हणटा. 9 घरा पावली न्हू आपूण
सगल्या भुरग्यांक घेता, घोवाक घेता आनी सगल्यांक घेता, घोव साडे हातांक घेता, घोवाक घेता आनी थंय बसता आनी प्रेयर करता. येयली म्हणटकूच आमी म्हणटा देवाच्या उतराची प्रेयर करता म्हणटा, मागणें करता म्हणटा, 1 वर मागणें करता आनी मागीर आमी रांदूंक वयता आनी जेवणाक वयता म्हणून लागली. इतली आमकां म्हणटा जेवण एक दीस तर प्रेयर करिना जाल्यार आमकां हें जायना म्हणटा. ताका लागून आमी म्हणटा सोदीस प्रेयर करता म्हणटा, मागणी कितली लेट जावं आनी आमी न्हिदता कितल्यांक म्हण विचारलें हांवें तिका. तर आमकां न्हिदूंक म्हणालें 11:30 12 बीन जाता म्हण लागली आनी सकाळीं उठची पडटा म्हणालें आपणाक. म्हणजे प्रेयर करता आनी तेंचे तेवटेन कितें चपाती न्हू, त्यो चपाती करूंक जाय तांकां आनी ते कितें दाळ बीन कितें करता आसता ती पळय ती म्हणटा आनी शीत करूंक जाय पळय. हें करून आमी मागीर जेयता आनी न्हिदूंक वयता म्हणटा. आमी करता प्रेयर, प्रेयर करून सगळीं न्हिदूंक वयता म्हणटा. हांवूय पयलीं करतालें. ते TV पळयतालें न्हू हांव, टीव्हीची सारकी गुलाम आसली. तुमी जाणा न्हू, एक प्रोग्राम कबार जालो, दुसरो इश्टार, तिसरो इश्टार, चवथो इश्टार, सारकी इतली प्रोग्रामाची गुलाम आसली सारकी, टीव्हीची एडिक्ट जाली सारकी. आनी त्यो कितल्या बेगीन करपाचो 7 बीन, कित्याक 7:30 बीन हें आसता न्हू प्रोग्राम स्टार्ट न्हू. फास्ट सारको आमच्या बाबा सुटके फास्ट सारको अर्दे 15 मिनटांनी त्यो कबार. कित्याक मागीर प्रोग्राम पळोवंक जाय न्हू, कंटिन्यू प्रोग्राम. त्या पयलीं रांदून बीन सगळें दवरपाचें, प्रोग्राम पळयता थंय बसोन जेवपाचें बीन सगळें सुचोरूच सारकें. आनी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगून रावली, देवाच्या उतरान भितर गेली न्हू, ऑटोमॅटीक टीव्हीचो छंद केन्ना गेलो तो खबरूच ना. आतां टीव्ही बंद, हांव आतां तो टीव्ही हाडूंक ना आमी. तुमी जाणा न्हू, एकदां टीव्ही हाडली न्हू आनी तूं टीव्ही स्टार्ट केलोय न्हू, एक प्रोग्राम पळोवंक तूं स्टार्ट केलोय, मागीर कितें जाता ना दुसरे दिसा त्याच टायमाक तिची स्टोरी नाका तुका, ती स्टोरी कितें जाली आसतली फुडें तें पळोवं नाका तुका. सुतान सांगता तुका ती स्टोरी तुका चुकली. मागीर आमी कितें करता, टीव्ही लायता. मागीर आमकां हें जाता न्हू, तेची आस लागता. ताका लागून आमचें कितें जालें, आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगोवन रावली, देवाच्या उतरान खंय खंय जाता थंय वचोंक लागली देवाच्या उतरान, आमची ती केन्ना ती संवय वायट संवय गेली ती आमकां खबरूच ना. तशीच तुमी वायट संवय, म्हाजी वायट संवय सोड जेजू काय करूं नाका. फकत देवाच्या उतर रिगून राव, एक उतर घ्या देवाचें उतर, रात आनी दीस उलयत राव. तुमच्यो कितें संवयो कसल्यो आसलेल्यो न्हू त्यो ऑटोमॅटीक पळोवन वतल्यो. तुमकां कळचें सुद्दां ना त्यो केन्ना तुज्यो संवयो गेल्यो, त्यो वायट संवयो. तुवें दीस म्हणटल्यो म्हाका राग येतालो, आवय म्हाका निंडूकाय आसली, म्हाका जेलसी आसली, हें आसलें तें आसलें, पूण तें तुजें केन्ना गेलें तें तुका कळचें सुद्दां ना. कळ्ळें न्हू, ह्या संवसाराच्या कुड्ड्या देवान कितें केलेलें आसा, आमची सगळ्यांची मनां कुड्डी केलेली आसा. कित्याक तूं स्वताची तुका वळख मेळटली आनी स्वत तुका सुटका दितले म्हणून ताका पयलींच कळलेलें आसा. म्हणून तो तुका कितें करता, फाटी काडून फाटी काडटा तुका. फाटी कसो काडटा तुका फाटी कहो काडटा तूं, ती संवसाराची उतरां तुज्या भितर घालता आनी तुका तितूर गुलाम करता आनी ते मागीर तूं तेजे कडेन पावोवंक कळना म्हणून तुका तो वचपाक दिना त्या देवाच्या उतरा कडेन. एग्जाम्पल तुमकां आतां मागण्यांक येवपाक पासून तो हांगूर दिना. कितें सांगता तो मागण्यांक वयता म्हणून, कित्याक वयता ते 8 दीस रावतले मगो थंय, भुरग्यांचें कितें जातलें, घोवाचें कितें जातलें, हें तुमकां प्रश्न घालता तो. तुमी तर म्हणशात तांकां सगळें देव पळयतलो, देव सगळें करतलो न्हू, आमी कित्याक हुस्को काडूंक जाय. हुस्को काड सांगला तुमकां, हुस्को कोण काडटा, देव जाय न्हू. हांव हुस्को कोण तांकां देवाचें उतर ना, ती हुस्के काडटा न्हू. आयज खातली कितें, फाल्यां कितें खातली. मॅथ्यू 6:25 ते कंटिन्यू आहा न्हू, तेजेर म्हणटा न्हू, ते सुकण्याचें एग्जाम्पल बरें दिलां न्हू तेणी. सुकणें हुस्को काडटा, कडे भरता, आमकां हुस्को न्हू. आमकां फाल्यां कितें खातली, आतां जेयतली कितें, आतां रांदतली कितें, सकाळीं आमकां चायेक कितें करतली, हो सगळो हुस्को न्हू आमकां. ह्यो हुस्को कोण दिता आमकां, हो सुयतान दाखयता तुका. सगळें हे हुस्को काड म्हणटा तुका, हे संवसाराचे सगळे हुस्को काड म्हणटा. मागीर ताका लागून तेणी कितें केलां आमकां बरें एग्जाम्पल दिलां सुकण्यांचें. सुकणीं पळयल्यार न्हू तुमी, ती कडे भरता, ती लुवता, मळटा, आपणाक कितें जाय तें दवरता
आपल्या भुरग्यांक सांबाळून दवरता कितें तरी हाडून ती पळय कितें करता सुशेगाद पळय बोत आसता न्हू आनी सकाळची उठता ती आनी देवाक आर्गां दिता तुमी पळयलात न्हू पळोवंक ना आवाज आयकूंक ना तुमी सकाळी उठ्या दाखयता आनी ती सुकणी पळय कशी देवाक आर्गां दिता ती कंटिन्यू दीत आसता पळय सकाळची ती आर्गां ती देवाक आर्गां दिता आनी तोच देव तांकां पोसता तोच देव आमकां आमचो देव तांकां पोसता म्हणटा थंय बरयल्लें आहा न्हू मार्क 6:25-37 कितें बरयलें आसता न्हू तो कितें म्हणटा आमचो देव तांकां पोसता म्हणटा सगल्यांक पळय त्या सुकण्यांक बिकण्यांक सारको ती हुस्को काडूं नाका म्हणटा हुस्को काडटा तेन्ना कितें करता आमी आमचें म्हणटा एक आयुश्य म्हणटा आमी धाकटें करूं येता व्हडलें करूं येता आमी ना न्हू ताका लागून आमी हुस्को सगलो आमच्या देवाच्या हातान घालूंक जायो जेदू तूं म्हाज्या सगल्या गरजांनी आपणाक पावता हाका कांयच हुस्को ना जेदूच्या नांवान आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितांत ह्यो सगल्यो मिलाग्री अजापां आमकां जायत रावतली आमच्या जिवितांत 33 वाचले न्हू 33:24 आनी एकदां वाचया पळय हय आयजाया 33:24 कितलो आसा हुस्को काडून येता आतां आमचें आतां घर बोन आसा आमगेर कोण घेत घरांतलो हुस्को कोण काडून येयला काय देवाच्या हातीन घातला तुमी तर देवाच्या हातीन घातात Psalms 91 आमी सगळीं जाणां म्हणटा न्हू Psalms 91 कितें बरयता तुजे सायटीक 1000 जाण पडटले सायटीक 10,000 पडटले पूण तुका कांयच जावचें ना तुज्या घरा भोंवतणी कांयच येवचें ना एंजल आमच्या सरावंडींग घरा भोंवतणी आसा ते एंजल तुमकां कितें येवपाक दितले कांयच दिवचें ना ताका लागून आमी जण एकल्यांनी आमी सगल्यांनी घालूंक जाय कमान एंजल घालूंक जाय फकत Psalm 91 घालून येता आमी तेन्ना आमच्या जिवितांत कांयच वायट येवचें ना कांयच जावचें ना आमच्या जिवितांत थंयसर रावपी कोणूच आपूण बरो ना म्हूण सांगचो ना थंयसर रावपी लोकांक आपल्या गुन्यांवाचें बोगसणें मेळटलें पळय थंयसर रावपी आपल्या गुन्यांवाचें बोगसणें मेळटलें म्हणटा जेन्ना तुमी गुन्यांव करता तेन्ना कितें जातलें तुमकां बोगसणें तुमी बोगसणें मागोवंक जाय आं वाच्या 1 John 8:9 आहा तें 8:9 पळया 1 John 1:8-9 म्हणजे आमी बोगसणें मागूंक जाय आं आमी चुकी करता तेन्ना नाल्यार आमी चुकी करीत रावत पळय आमी बोगसणें मागोवंकूच जाय हांगा कितें म्हणटा तुमी रावता सुवात सगळीं पवित्र आसा तुमी कितेंच वायट उलोवपाचें ना सगळीं तुमची घरान पवित्र आसा तुमी रावता ते सुवातेर तुमकां मागलेलें आसा सगळ्यांक ते रावता गुन्यांवाचें तुमकां सगल्यांक बोगसणें मेळलेलें आसा आमी परती पातकां करून जाल्यार ना हांगासर कितें म्हणटा आमकां सगल्यांक गुन्यांवाचें बोगसणें मेळलेलें आसा पळय हांगासर पळय आं पातकां 8, 9, 10 आमकां पातक ना अशें आमी म्हळें जाल्यार आमी आमकांच फटयता पळय कोणी म्हणटा आमकां पातोक ना म्हणीत जाल्यार आमी कितें करता आमकांच फटयता सगल्यांनी केलेलें आसा न्हू म्हटल्यार आमकां जेजू वरी आमकां सगळीं नितीवंत पळय जेजू सांगता आमकां हांगासर कितें कोणी मनीस ना मनीस जाल्यार आमी सगळीं कोण फटकिरी म्हणटा पातोक ना मनीस जाल्यार फुडें वाच आनीक सोत आमचें सवें ना पळय आमचें सवें सोत ना म्हणटा जेन्ना आमी म्हणटा आमचें सवें पातोक ना म्हणटा आमी कांयच करूं ना म्हणटा जेन्ना आमचें सवें सोत ना म्हणटा सोत म्हणजे देवाचें उतर ना आमचें सवें पूण आमची पातकां आमी वळखून घेतली जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता पळय आमचें कितें करता आमी जर पातकां आमची वळखून घेतली जाल्यार म्हणजे आमकां आमी जर उलयत आमी केलां तें आमकां बोगसणें मागोवंकूच जाय न्हू आमी आतां थोडीं कितें म्हणटा आवय म्हाजो योदो व्हडलो गुन्यांव म्हाजो आवय म्हाका आतां हांव आतां आवय म्हाका आनी हें ना बोगसणें ना म्हाजो व्हडलो पातक केला हें केलां तें ना आमचो देव मोगाळ तो तूं एकूच उतर उलय तुका बक्षिलें कशें कळटा आमकां पेद्रून 3 फावटी नाकारलो न्हू जेजू
आनी जुडासान कितें केल्लेलें आं विकलोलो न्हू 30 नाण्यांक पूण जेजून कितें दोगांयकूय सोडले दोगांयचे पांय धुले न्हू दोगांयचे किस घेतले न्हू हां तशेंच तो पळय मोग दाखयतालो पळय दुस्मानाक सुद्दां तूं कितेंय कर तूं रोकडोच यो तूं रोकडेच सांग जेजू म्हाका बोगोस म्हूण हें कर पूण तूं रोकडोच आमकां मोगान घेता आमी गिल्ट धरपाची ना जुडासा भाशेन आमी रोकडेच सांगूं ना जेजू हांवें हें केलां सॉरी जेजू म्हाका जेजू रोकडोच तुका माफ करता आनी आमकां वेंगेन घेता तो फुडें वा सिस्टर आनी सगळे खोटेपणांतली आमकां नितोळ करता पळय आमकां कशी नितळ करता आमचे सगळे खोटेपण वायट आसलेले ते सगळे आमचे धुवन पुसून काडटा तो कितें जॉन 15:3 म्हणटा न्हू तुमी म्हाज्या उतरा वरवीं नितळ जाल्यात म्हणटा न्हू तशें आमी नितळ जाता तेज्या उतरा वरवीं कित्याक तो विस्वासी आनीक सगळेच वाटेन बरो पळय तो विस्वासी आनी सगळेच वाटेन बरो म्हणटा कोण आतां हो आमचो देव सगळेच वाटेन बरो बरो न्हू सगळे वाटेन बरो न्हू आमीच कितें करता आमीच पयस पयस वयता पूण जेजू आमकां लागीं लागीं हाडटा आनीक आसता ना न्हू पळय आतां मिका 7:18 पळोवया आमी मिका 7:18 वॉस मिका ओल्ड करार आमी आतां गिल्ट धरून रावपाचें न्हू आं फकत जेजून आमकां ऑलरेडी आमकां एक दिलेली आसा तुमी माफी करा आनी आपले कडेन येया म्हणून 18 हय हय हांगर पळय आं तुजे असलो देव आनी खंय आसत पळय तुज्या असलो देव आनी खंय आसत काय म्हणटा जेजू असलो देव आनी खंय आसत काय म्हणटा आमकां तूं गुन्यांव काडून उडयताय पळय आमचे गुन्यांव काडून उडयता म्हणटा पळय आमचे खोटेपण रोकडेंच बक्षिताय पळय आमचे कितें आसलेले वायट रोकडेच आमचे बक्षिता म्हणटा पळय देव सांगता आमकां तूं आमी गिल्ट दवरपाची न्हू तूं पोटान राग दवरिनाय पळय देव आमचो राग पासून दवरिना म्हणटा पोटान पूण कालकूट दाखोवंक संतोसताय पळय तो आमची काकूत दाखोवंक आमकां संतुसता म्हणटा देव हांव कित्याक तुजो असलो देव ना म्हणटा आनी एकदां वा सिस्टर पळय आयका सगळे जाणां पळय कितें म्हणटा ते तुजे असलो देव आनीक खंय आसत पळय तुज्या असलो देव आनी खंय आसत काय म्हणटा आमी जेन्ना सांडलेली तेन्ना आमी सगल्याक वयताली वायट वायट रस्त्यांची येताली तेन्ना आमकां देवाची खबर नासली जेन्ना आमकां देव मेळ्ळो तेन्ना आमी कितें म्हणटा देवाचें उतर मेळ्ळो तेन्ना आमकां आतां कोणी सांगात आमकां कितें म्हणीत जाल्यार ना आमच्या देवा असलो आनी देवूच ना आमी आतां म्हणटली न्हू तो आमचे कांयच गुन्यांव बक्षिता सगळे रागांतले आमकां राग धरिना आमचो देव आमचो आमचे सगळे वायट कितें आसलें तें आमच्या मनान धरिना देव रावना आमकां घेवन तो रोकडोच बक्षिता रोकडोच तुका वेंगेन घेता आतां सांगलेलें न्हू दोसर वाचलेलें आमी पळय देव आमचो राग तसले धरीच ना आमीच कितें करता आमीच फाटीं वयता न्हू आमीच म्हणटा न्हू देवान म्हाका सोडलें आवय देव म्हाजे कडेन ना देवाचें उतर नासता तुजे कडेन पूण तूं कितें म्हणटाय तुजेंतूच उलयताय केन्ना तुका संकट येता केन्ना तुजेर वायट येता कितें म्हणटाय तूं आं देव ना त्या संवसारांत देव जर आसलो जाल्यार म्हाका इतले कश्ट कित्याक देव जर आसलो जाल्यार म्हाजो सोरो पियेता कित्याक तर वायटान कित्याक हांव जियेता तर म्हाजे कडेन पयशे कित्याक ना तर म्हाज्या भुरग्यांक खावपाक दिवन कितें ना तर देव जर आसलो जाल्यार म्हणटा न्हू सगळीं जाणां कोण कोण पूण आमी म्हणटा आमी कोटेशन घेवन झगडटा जांगडा जेजू तुवें बायबलान बरयल्लें आसा तूं म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावताय तूं म्हज्या घोवाक ऑलरेडी तुवें सुटका दिलेली आसाय तुवें तेका सगळें मेकळो केलाय सगळे वायटांतली तेका तुवें बरें जिवीत दिलाय अशें म्हणटा जाल्यार कितें जातलें आमच्या जितान सगळीं बेसांव येतलीं न्हू आमी कितें करता पयलींच उलोवन दवरता आमी
देव ना देव आसा आमचे सांगाता देव आमकां ते हितून झगडोच्याक फायट करपाक आमकां आदार दिता तितून झुजोवच्याक आदार दिता गोठाय दिता आमकां तितून हे सगळे वायटांतून पयस व्हरपाक आमकां बळ दिता तो पूण आमीच आमच्या उतरांनी उलयता आनी आमीच देवा कडसून पयस वयता हांव कितें म्हणटा तुज्या असलो देव खंय आसा काय म्हणटा फुडें सिस्टर पळया आयक तूं गुन्यांव काडून उडयताय पळय तूं गुन्यांव काडून आमचे कसलेय गुन्यांव आसूं केदें व्हडलें आमचें कितें कितें करूंक आमी पूण तो आमकां कितें करता रोखडेच काडून उडयता म्हणटा जेन्ना आमी वचवातला न्हू बोक्सणे मागता न्हू तेन्ना कितें जालें तो आमचें रोखडेच आयकोता आमचे मागणे रोखडेच तो आनी आमकां तितली तूं गुन्यांवांतली मेकळी करता आमकां आमीच म्हणटा न्हू आजे म्हाजे पातक बॉक्सा लागाय आनी कुमसार जाला पूण जेजून म्हाजें हें केलां काय आमीच उलयता पूण तूं एकदांच उलय एकदांच कॉन्फेस कर म्हणटा तुजें पातक ऑलरेडी बोक्सले तुका ऑलरेडी मोगान जेजून बोल्ला आमी मनीस रावूंक जाय पूण आमी तो तें गिल्ट घेवन बसच्यात जुडासा भाशेन जाल्यार आमी कांयच जावपाचें ना एकदां तूं पावल घे फुडें जेजू म्हणटा आपूण 99 पावलां घेतलो म्हणटा एकूच पावल तूं फुडें घे म्हणटा म्हणजे तूं फुडें सर जें काम जालें ऑलरेडी पळय आमचे गुन्यांव आनी गुन्यांव तो मनान धरिना आमचे खोटेंपण रोखडेंच बक्षिताय पळय खोटेपण तुवें आतां कितें केलां खोटें केलां वायट केलां कोणाक कितें केलां तूं बोक्सणे माग तो रोखडोच तुका बक्षिता म्हणटा जाल्यार आमी ती गिल्ट घेवन बसना आनी इतलें केलां तितलें केलां आनी ताका मारला जिवेशी मारला एका केला कितें केलां जेजू म्हणटा तूं यो आनीक त्या पातकान तूं परतें करूं नाका एकदां तुवें बोक्सणे मागलें एकदां तुवें ती वाट सोडलय तुवें आतां परतें ते वाटेन वचपाचें ना तूं सगळें तुज्या जिवितांत तूं वायट करतालें कितें सिगरेटी ओडटालें तंबाखू खातालें गुटखा खातालें त्या जिवितांत तूं परतें वयताय जाल्यार तुका आनीक येना तो कितें म्हणटा तूं एकदां केलय तुवें एकदां बोक्सणे मागलें हांव आनी जेजू त्या वायटांत वयचो ना म्हाका आनीक तें नाका तें लायफ म्हाजें सगळें पाड केलेलें आसा तें तर म्हणून तो हें करताय जाल्यार कितें जातलें तें तुजें लायफ सगळें जेजू म्हणटा आपूण तुजें सगळें अपराध बक्षिता तुवें कितें केलां वायट तें सगळें आपूण धुवन पुसून उडयलां म्हणटा तूं पोटांत राग धरिनाय पळय आतां आमी कितें करता थोडी कितें करता पोटान आमच्या राग धरता न्हू तो राग म्हणटा तो धरिना देव आमचो राग धरिना तो आमचे रागार जायना तो आमकां रागान भरिना आमीच रागान येता आमकांच राग येता न्हू रोखडोच सगळ्या कोणाक राग येयना कोणाक येयना हांगासर राग येताच एफिसियन 4:26 कितें म्हणटा आमकां तुमकां राग येतलोच म्हणटा रागाक लागून पातक करूं नाका सूर्य एका बायबलाचें म्हणटा सूर्य धारीर पडच्या पयलीं राग तुमचो निवळूंक जावो म्हणजे एका दिसाक सूर्य धारेर पडच्या पयलीं न्हिदोंक जावो म्हणजे कितें तूं तो राग घेवन बसशीत आनी राग घेवन तूं रातभर न्हिदशीत जाल्यार तो राग कितें करतलो तुका सतायतलो तुका राग तो तुका सगळें तेजें पास दाखयतलो रातभर तुका तेजें उलोवन तुका सारको सतायतलो ताका सारको राग तूं कोणाचो राग धरून बसशीत कोणाचें तर वायट धरून बसशीत जाल्यार कितें जातलें तो राग तुका सतायतलो सारको आनी तेजो मनशाचें तुका न्हू तो राखयता त्या मनशाचें तुका सगळें पास तुका रातभर याद कर तूं तो त्याच वेळार तूं ताका म्हणशीत जेजू तुज्या नांवान हांव मनशाक त्या बक्षिता आनी ताका मोगान भरता तेजें कितें वायट तूं पास्ट तेजें कांयच धरिनाय आनी हांवूय धरिना जेजू थँक्यू जिजस म्हणीत न्हू तो थंयच्या थंयच पळोवन येता आनी तुका तो हाडचोच ना आमी तो राग घेवन बसात रातभर न्हिदात जाल्यार सकाळीं आमी कशीं उठटलीं रागानूच उठटलीं मागीर तकली फोडटली बॅन फोडटले सगळें जातलें न्हू कित्याक तूं राग घेवन न्हिदलेलें आसा रातभर ताका लागून तो राग तुमकां तो रागाक लागून प्रातक करूं नाका म्हणटा तो फातकान पडूं नाका रागाक लागून हे रागाक लागून कितल्या लोकांची दुस्मनी जाता जाणा कितल्या लोकांचे घरा बी तुट्टा हे रागाक लागून न्हू आमी राग येयलो म्हणटकूच पटा कडेन उतरां उरता आनी मनशाक तोडून उडयता जोडपाक कितलो दीस लागता एका मनशाक आतां तो तोडलय धरून तुवें आनी त्या मनशाची तुजी उतरां ताका लागता आनी तो मागीर तूं वयता ताका माफी मागपाक तो करतलो तुवें म्हाका दिसा कसलें कितें म्हटलें आनी म्हाजें सगळें तोडून उडयलां ताका लागून आमी रागान कितें करता तें सगळें
निसणटणाक पावयता आमकां. ताका राग येता तेन्ना आमी निळोवंक जाय. आनी तुका राग येयलो न्हू, थोड्यांक राग येता न्हू रोखडोच, तेन्ना कितें करूंक जाय हेंच्यांनी? हालेलुया 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 म्हणूंकच जाय. हालेलुया हालेलुया म्हणटा न्हू, ऑटोमॅटीक राग शांत जाता सारको. तुमी करून पळया हालेलुया हालेलुया करून. आनी पळय आतां पळय हांव कितें म्हणटा, तो पोटान राग दवरिना. आमचो कोणाचोच राग तो पोटान दवरिना म्हणटा. आमी ताका लागून पोटान राग दवरपाचो ना. तो सांगता जाल्यार आमी आयकूंक जाय न्हू देवाचें उतर. आनी पळय फुडें पूण कालकूट दाखोवन संतोसताय. पळय काकूत दाखोवन तो संतुसता म्हणटा. म्हणजे देवाचें उतर दिवन आमकां काकुतीन भरता तो म्हणटा. ऑलरेडी आमचें काकूत दिवुल्लें आसा प्रभून, पूण आमकां तो मोगान भरता, काकुतीन आमचें हें करता. तें आसा न्ही. पळय तो कितें म्हणटा आमकां, देवाचें उतर तर आमकां इतलें सांगता, तो आमच्या मनान कांयच दवरिना देव, जाल्यार आमी कित्याक घेवन बसता? एकामेकाचो राग, शेजाऱ्यांचो राग, सोयऱ्यांचो राग, घोवाचो राग, भयणीचो राग, भावाचो राग कित्याक घेवन बसता आमी इतले वर्सां? आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना. देवाचें उतर कितें सांगता तेचेर आमी सोत मानिना. म्हणून आमकां हे उतराचो पावर आमकां खबर ना. आमी जेन्ना ते उतरान रावतलीं देवाच्या न्हू, तेन्ना कितें जातलें? तेन्नाच आमच्या जिवितान आमकां सुटका पेखोवणी मेळटली. आमी आतां तेवटेन गेल्लीं न्हू, तेवटेन पळय ती फॅमिली कशी तेंची ती सगळी एकवटान फॅमिली. चेडे एके कडेन, सुनो एके कडेन, सासूपाय एकेच कडेन. ते कर्नाटका तेवटेन गेल्लीं न्हू आमी, थंय हांव पळयता तांकां, तेंची सून काम करता, सासूमाय काम करता, सासूपाय करता. आमचें कितें करता? आमी सासूपायक सेपरेट सांडटा आनी आमी दुसरे कडेन रावता वचोन. ती ना, ती सगळीं एकेच कडेन रावता आनी रांदता बिनता सगळीं एकेच कडेन आनी मोगानची आतां सारकी फॅमिली. आमचें जाता काय मोगान? आमकां एकदां राग येयलो जाल्यार आमी सोमतीं रांदची सुद्दां ना. आयज तूंच रांद, कितें म्हटलां म्हाका सकाळीं, तूंच रांद म्हणटली आसली. ती राग बीन घेवन बसना. आनी तेंचे हेतूर पयलीं हांवें एक नोटीस केला तांकां, कामांक शेतांतले कामांक वयता ती, कामांकसून येता रांदता आनी सारकी मोगान सगळीं सुनेंगडा सासूमायंगडा सगळीं मोगानची येतात. सारकी मोगान उलयता आनी रांदता एकटी, दुसरी आयदनां घासता, हें करता, चपाती करता, कितें करता, मोगान सारकी फॅमिली खंयची येता मोगान. तेंच्या भितर मोग आहा. तांकां देवाचें उतर ना, तेंचे कडेन बायबल आसा, सगळें आसा, पूण उतराची वळख ना. कोणी अशी आमकां समजून आमी लक्की म्हणपाची, आमकां देवाचें उतर म्हयन्याच्या म्हयन्याक मेळटा, युट्यूबार मेळटा, सोदीच आमकां देवाचें उतर मेळटा. पूण ती ब्लेस सॉरी ब्लेस आमी सगळीं जाणां ब्लेस पळय आमी सगळीं, आमकां देवाचें उतर मेळटा. ब्रादरीन सुद्दां पळयलां ब्रादर सारकी मोगान जियेना, सारकी मोगान सारकी सगळीं सारकी येता बिता, पूण देवाचें उतर समजणी ना. विचारलें हांवें तिका काल एकटी राती आनी विचारलें हें की तुमकां देवाच्या उतराची वळख मिसाक वयता? हय म्हणगली. मिसाक बीन वयता म्हणगली. आयकता मिसाक? हय म्हणटाली. कितें वाचप आसता खबर ना. वयता मिसाक बीन म्हणल्यार देवाच्या उतराची समजणी ना. जेजूच्या गायांनी बरें जालें हें वतर तांकां खबरूच ना. तिका मागणी केली आनी म्हणलें कितें जाता गे? तो पांय धोपरां दोनी दुखता म्हणगली. आनी तिका एक्सप्लेनेशन केलें जेजू खुर्सार आमचें कितें कितें घेवन मेला, पातक लज दुयेंस सगळें घेवन तो खुर्सार मेला म्हटलें. आनी म्हूण म्हटलें हें तिका पयलीं एक्सप्लेनेशन केलें जेजूचें सगळें, तर खबर ना म्हणटा जेजूचें, तर एक्सप्लेनेशन केलें जेजूचें ताका आयकूंक लागली बरी. आनी मागीर म्हणूंक लागलें धोपरां दोनी तिजी बरी जाली. पळय देवाचें उतर आयकून आनी म्हणून तिजें बरें जालें. असलें आमकां पळय देवाचें उतर कोण सोयूंक मेळटा तांकां आमी सोडूंक कळना. तांकां आमी दिवंक जाय देवाचें उतर. दिसल्यात न्हू कोणें मेळोन दिसल्यात न्हू जबरदस्ती करूं नाका कोणाक, कोण आयकता तांकांच दिवपाचें. देवाचें उतर म्हणटलें हे आमकां नाका, आमकां कोण म्हणटा तुमकां तुमी चड देवाचें उतर जाणा. आमी नको देवाचें उतर, आमी निकतीच केजीन आहा, केजी शिकता आमी. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. कळ्ळें न्हू तुमकां? हां मिका 7:18 कितें म्हणटा तें कळ्ळें न्हू तुमकां? देव आमचो मोग धरिना. देव आमकां रोखडोच बक्षिता, राग मनान धरिना. सगळें आमचें खोटेपण सगळें पयस करता आमचो देव.
थँक्यू जीजस. आणि आम्ही आता पोया आता एक्सलोडेस 23, 25, 26 पोया. एक्सलोडेस सुटका 23, 25, 26. ट्वेंटी 23, 25. सर्वेस्परा तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी हांव तुमच्या खाणा पिवणाचेर आशिर्वाद दितलो. पळय कितें म्हणटा हांगासर, सर्वेश्वरा देवाक म्हणटा तुमी नमस्कार करा म्हणटा. हांव तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणटा. तुमच्या जेवणाचेर तुमी खाता जेयता पियाता तेचेर हांव म्हणटा तुमचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणटा. देव सांगता तुमच्या खाणा पिणाचेर आशिर्वाद घालतलो म्हणटा. पळय आनी तुमचे सोर पिळयेंतली तुमकां निवारतलो. पळय सोर पिळयेंतली तुमकां निवारल्या ऑलरेडी. आमकां सोर पिळयेंतली आमकां निवारता. केन्ना निवारतलो? जेन्ना तूं ताका नमस्कार करतली, तेचें उतर शिकतले, तेचें उतर तूं उलयतलें. रात आनी दीस ओदो आसलेलें न्हू जोसुआ 1:8 कितें म्हणटा, रात आनी दीस देवाच्या उतराचें तूं न्याय कर, तें उलय म्हणटा न्हू. आं पळय आमकां आशिर्वादान देवान ऑलरेडी आमकां बोल्या. जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयतलीं तेन्ना देवाचें उतर उलयतना आमचेर सगळो आशिर्वाद ऑलरेडी आमचेर उतरिल्लो आसा. पळय खाणा पिणाचेर आमचेर आशिर्वाद उतरिल्लो आसा म्हणटा. म्हणजे आमी हुस्को काडूंक कळना. ओदो सुकण्याचें एग्जाम्पल दिल्लेलें न्हू. खाणा पिणाचो आमी हुस्को केन्ना काडटा? जेन्ना लॉकडावन येयल्लें न्हू तेन्ना लोक काडटालो न्हू खाणा पिणाचो हुस्को. काडिनासलो? लॉकडावन येयल्लो तेन्ना आमकांय सांगलेलें. आमी ते आमकां न्हू खबर नासली हे लॉकडावनाचें. कांयच खबर नासली हे लॉकडावनाचें. लोक कितें सांगता आपणीच म्हणटा इतल्यो पोतयो बुडल्या तांदळाच्यो हाडल्या, इतल्यो पिठाच्यो पोतयो हाडल्या सांगता आमकां. म्हणजे आमी सोमारे कितें लॉकडावन म्हणजे 2 दीस बंद जाताले मागीर रिस्टार्ट. तुमकां जायत आसलें न्हू. तुमकां आसलें हय लॉकडावन 1 वर 2 वर्सां जातालें. लॉकडावन आसलें तुमकां खबर. आमी 2 दीस आनी 8 दीस जाताले बंद. मागीर जातालें सारकें. आमी थंय सोमारलेलीं. ती सांगता आमी इतले कोडे भरून दवरल्या म्हणटा आनी आमी कांय भरूंक ना. आमी जेजूचेर पावताले. आमकां ते लॉकडावनाचें कांय खबरूय नासली. मागीर तो आमकां पुरो लॉकडावनाक बरें बरें खावंक मेवळा न्हू. तुमी खावंक ना लॉकडावनाक बरें बरें? आमी खाल्ला लॉकडावनाक. आमी पळय नुस्त्याचो हुस्को काडटालीं. आमकां आतां हांव लॉकडावन आतां नुस्तें आमकां खंयचें हें आमचे कडेन खारी आहा आमी खारीच भाजून खावया. पळय देव आमचे सगळे हुस्को देवाक खबर आहा. आमकां कितें खातले देवाक खबर आहा. आमचे सायडीक थंय बिराडाक एक नुस्तेकार आसलो. तो हाडून आमकां बरें बरें नुस्तें दितालो. पळय देवाक आपल्या भुरग्यांची काळजी आसा. ताका लागून तो कितें सांगता, तूं म्हाका नमस्कार कर म्हणटा. तुज्या सगळ्या खाणा पिणाचेर आपूण आशिर्वाद घातला. सगळें आपूण तुका ऑलरेडी दिलेलें आसा म्हणटा. फकत आमी कितें करूंक जाय? आर्गां दिवंक जाय आनी तें आमी घेवंक जाय आमच्या जिवितान. आमी कितें करता पयलींच म्हणटलीं आयज आमगेर हें ना तें ना करीत रावतलीं. मागीर आमगेर कितें जातलें? नाच जातलें. आमी म्हणूंक जाय जेजू तुवें म्हळ्यार सगळ्या गरजांनी पावलाय. तूं फिलिपियन 4:19 म्हणटा न्हू. जेजू आमच्या सगळ्या गरजांनी उदारपणी पावता. हें आमी रात आनी दीस म्हणीत रावंक जाय. तुमचे कडेन कांय दिश्टी पडना पूण तुमी उतर उलोवंक जाय. जेजू तूं म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावताय. तूं म्हाका कांयच उणें करिनाय म्हणीत रावंक जाय. तेन्ना तो स्वामी म्हाजो गवळी कांयच म्हाका उणें करिनाय. स्वामी म्हाजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना न्हू. साम 23 म्हणटा. आनी फिलिपियन 4:19 कितें म्हणटा? जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावता. पळय हांव कितें म्हणटा आमकां तुज्या खाणा पिणाचेर आपूण आशिर्वाद घालतलो म्हणटा. घातलेलो आसा आमकां सगळो आशिर्वाद तुमचे. तूं जेन्ना ताका नमस्कार करतलो, जेन्ना तेचें उतर उलयतलें, रात आनी दीस त्या उतरान रावतलो आनी तें उतर तुका शिकयतलें, त्या उतरान तूं जेन्ना रिगोवन रावतलो आनी तें उतरूच तुका सुटका दितलें आनी त्या उतरांनी तुका रिगोवन रावपाक घटा दितलें. वाचच्या फुडें वाच. तुमच्या देशान कोणाचोच गर्भपात जावचो ना. पळय तुमच्या देशांत कोणाचोच गर्भपात जावचो ना म्हणटा. म्हणजे तुमच्या देशांत कोणूच कोणी म्हणटा न्हू खूब जाणांचे पळय
ऑपरेशन जाता भुरगे वाडटनाच हें जाता पळय तसलें तुमच्या देशान कोण तर प्रेग्नेंट आहा कितें आसा जाल्यार तेंचो गर्भपात जावचो ना म्हणटा. जेन्ना तूं ताका नमस्कार करतलो तेजें उतर शिकतलें उलयतलें राताने दीस तेन्ना हें सगळें तुज्या जिवितान घडटलें. कोणूच तुमच्या जिवितान गर्भपात जावचो ना म्हणटा. देवास न्हय म्हूण कोणूच वस्तोरी वांजरी उरची ना. पळय थंय कितें म्हणटा थंय रावता तुमी ते सुवातेर म्हणटा कोणूच अस्तुरी वाश्टी उरची ना म्हणटा. कोणूच अस्तुरी त्या गांवांत म्हणटा भुरग्यां नासतना जियाची ना म्हणटा. तुमी रावता ते सुवातेर वदू वाचला न्हू तुमी रावता ते सुवातेर तुमकां सगळ्यो गर्भपात जावचो ना. तुमी रावता ते सुवातेर म्हणटा कोणूच गांवांत तुमच्या म्हणटा अस्तुरी वाश्टी उरची ना म्हणटा. भुरगे नासतना उरची ना म्हणटा. ते गांवांत तांकां म्हणटा भुरगीं जातलीं त्या गांवांत तांकां म्हणटा लोक ब्लेस करतलो आशिर्वाद दितलो तेंच्या गांवांत. तांकां सगळे हे गुन्यांवाचे तांकां बोगसोणे मेळटले. पयलीं स्टार्टिंगूच वाचलेले आमी. आनी हांव तुका तुज्या जिविताचो पूर्ण आवक दितलो. पळय तर हांव तुज्या जिविताचो पूर्ण आवक दितलो तुका आयुश्य दितलो म्हणटा आपूण. जेन्ना तूं रात आनी दीस देवाचें उतर मेडिटेट करता तेन्ना तुका आपूण लांब आवक दितलो म्हणटा. लांब आवक दितलो म्हणटा. ते आमी लांब आवक वाचया. प्रोवर्ब 3:1 पळोवया आमी. प्रोवर्ब 3:1 आहा 1-2 3:1 म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसरूं नाका. हय पळय कितें म्हणटा हांगा म्हजे पुता म्हजे तुवें म्हणटा हांवें तुका दिलेली शिकवण म्हणटा तूं विसरूं नाका म्हणटा. आमी रोखडीच आतां हांगासर आयकलेलें आमी घरा पावता म्हणून असो विचारता न्हू. आतां हांगासर तुमकां कितें शिकयल्लें तें फाल्यां तुमकां विचारल्यार याद आसतली. कोटेशनां याद आसतली. तूं हय म्हणटाय बाकीच्यांक आसतली. हांगा सकाळच्यान शिकयलां तें याद आसतली तुमकां. तुमी तो रात दीस तर म्हणीत रावात जाल्यार याद येतली न्हू तुमकां ती. कितें कोटेशनां शिकयल्ली कोणी शिकयलें तें याद येतली तुमकां न्हू. तो म्हणटा म्हाजी शिकवण तुमी विसरूं नाका म्हणटा. म्हणजे म्हजें उतर तुमी विसरूं नाका. ताका काळजान घ्या ताका मनान घेया. तेज्या उतराक तुमी कान दिया म्हणटा. त्या उतराक तुमी म्हणटा. आमी कितें करता आयकता आतां आनी रोखडीच भायर पावता गेटीच्या भायर पावता विसरता. ताका लागून तो सांगता म्हाजी शिकवण तुमी विसरूं नाका म्हणटा. आपूण शिकयल्लें तुमी विसरूं नाका म्हणटा. कित्याक सांगता तो पळोवया फुडें. म्हजें देही तुज्या काळजान उरून दी. म्हजें देह तुज्या काळजान उरो दी म्हणटा. फुडें वाच पळया कित्याक सांगता तो. तेन्ना ते तुजे दीस तुज्या जिवितांतलीं वर्सां आनी तुजें बरेंपण वाडयतले. पळय कितें म्हणटा तुजे दीस जेन्ना तूं तेजे उतराची शिकवण तूं काळजान घेतलो रात आनी दीस तेजेर मेडिटेट करतलो तेन्ना तुजे दीस तुजी वर्सां वाडयतलो म्हणटा. तुजे दीस आनी वर्सां तुजी वाडयतलो म्हणटा. केन्ना जेन्ना तूं तेच्या उतरान रिगोवन रावतलो रात आनी दीस तेजें उतर निहाय करतलो. तुमी पळयल्या न्हू हॉस्पिटलान सुद्दां लोक सांगता डॉक्टर सांगता कितें जाणां आतां तुमच्या देवाचें पळया म्हणटा. हॉस्पिटलान सिरियस आसलेल्या मनशाचें सांगना आनी मागीर तो जितो आतां आनी घरा येता न्हू. कित्याक जाता तो कितें करता देवाचें उतर खाता रात आनी दीस देवाचें उतर खाता. तेन्ना कितें जातलें तेजी जिविताची वर्सां आनी दीस तेचे वाडत वयतले. ताका लागून तो सांगता कितें म्हजी शिकवण विसरूं नाका म्हणटा. रात आनी दीस तेजे नियाय कर रात आनी दीस उलोवया म्हणटा तुमच्या मनान म्हणटा. तुमच्या जिवितान तुमी रात आनी दीस देवाचें उतरूच घालुया म्हणटा. ओय ओय येता हो चोर कित्याक येता आमकां हो चोर येता तें उतर आयकूं नाका तूं. त्या उतरान तुका पेखोवणी मेळचिना. त्या उतर तुका आयकल्यार तुका काय जावचें ना हो सांगता काना कडेन येवन. ताका वचरे म्हणूंक जावो हांव देवाचें उतर रात आनी दीस उलयतली. तो मागीर येतलो आनी तुमच्या जिवितान तो कित्याक येता जे तुमचे बी तुमी घातलेले आसा काय जाल्ले ते चोरूंक येता. तो तुमी चोरले म्हणून कितें जाल्यार मागीर तेज्या वांगडा वयतल्यान न्हू तेजी उतरां आयकतल्यान न्हू तुमी. ताका लागून तो येता आमच्या जिवितान फोटी घालून येता. तो तेजें उतर आयकूं नाका तुका त्या उतरान
पेकोणी आहा, त्या उतरान तुका साल्वसाव आहा, त्या उतरान तुका तारण आहा, तुजे जिविताची वर्सां वाडयतलो म्हणटा, तुजे दीस वाडयतलो म्हणटा, तुका ते पिडेंतलो तो मेकळो करतलो म्हणटा पळय. ते फुडें सांगतालो न्हू आमकां गुन्यांवाचे आमच्या घरान कोणूच आमच्या ह्या जाग्यार तूं रावता ते सुवातेर कोणूच पिडेस आसतना म्हणटा पळय. कित्याक सांगता तो? तूं देवाचें उतर रिगोवन राव, देवाचें उतर रात आनी दीस खायच राव म्हणटा, रात आनी तुजे नियाय कर देवाच्या उतराचेर, तेन्ना म्हणटा तुजे दीस आनी तुजी वर्सां आपूण वाडयतलो म्हणटा. केन्ना तूं जेन्ना देवाचें उतर रात आनी दीस खातलोय, रात आनी दीस पियातलोय, तेन्नाच तुज्या नाल्यार तूं दावट घेवशीत जाल्यार कांयच जावचें ना. आमी तर डावटाची मागणी करीत जाल्यार आमकां कांयच मेळपाचें ना. म्हाज्या जिवितान हें जातलें काय जावचें ना, जातलें काय जावचें ना. जेम्स 1:5-6 म्हणटा न्हू, आमकां हे आमचे जर दुबावाची मागणी आसत जाल्यार आमचें कांयच जावपाचें ना आमच्या जिवितान. परते वेळार आसता जेम्स 1:6 पळया कितें म्हणटा तें पळय. आमी तो दुबाव धरून करीत न्हू, हांव मागण्याक येयलां, म्हाका कितें मेळटलें, म्हाजें काम जातलें काय जावचें ना, हेचो दुबाव धरून करीत आमी जाल्यार आमकां कांयच मेळपाचें ना. आमी फकत देवाचें उतर कितें म्हणटा, तूं दीस आनी रात म्हाज्या पुता म्हणटा म्हाजी शिकवण एक कान दी, शिकवण म्हाजी तूं विसरूं नाका म्हणटा, हांवें कितें शिकयलां तें विसरूं नाका म्हणटा. कित्याक सांगता तो? आमकां असले प्रश्न येतले, हालता दोलता तसले आमी जातली, दुबाव येतलो आमच्या जिवितान. तेका लागून तूं सांगता कितें आमकां, तुजें तें ध्यान मन तें देवाच्या उतराचेर दवर, तेन्ना तुका सगळे तुजे दीस तुजी वर्सां वाडयतलो आपूण. पळया जेम्स 1 कोण दुबावाची मागणी करता न्हू, जातलें काय जावचें ना, मागीर काम म्हाजें जालें काय, फाल्यां म्हाका कामाक वचोंक ते पगार वाडयतलो काय वाडोवचो ना, म्हाजें कितें कामां आसलीं ती कंप्लीट जातली, वचना फुडें म्हाका कितें मेळटलें, म्हाजे कोणी पयशे दिवपाचे आसा ते दितले काय दिवचे ना, हे डावट धरून तर वयता जाल्यार कांयच जावपाचें ना. तूं तर भावात उलयताय, जेजू हांव वयच्या पयलीं तूं तेज्या मोतीन घातलाय, तेजी मोत चेंज केलाय, म्हाजे पयशे हाडून तो दारार हाडून दिता, म्हाजे पयशे जुरा सकट म्हाजे पयशे तो हाडून दिता. आमी म्हणीत आमकां जास्त आपणें ताका अमकें दिल्लें, पूण तो म्हाका सुबेज हाडून दिता पयशे. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवन घेवंक जाय. आमी म्हणीत दितले काय जातना कांयच जावपाचें ना. पळय जेम्स 1:6 कितें म्हणटा तें, पूण भावार्थान ती मागूंक जाय. पळय भावार्थान तुमी कितें आतां मागलां न्हू, कितें तुमचें काम जातलें तें भावार्थान मागूंक जाय म्हणटा आमकां. कसलोच दुबाव दवरिनासतना, कसलोच दुबाव धरिनासतना म्हणटा पळय हांगासर. आमी दुबाव दवरता जाल्यार कसली आतां आमी दुबाव दवरता ती मनशां असली देवाक मानना आमच्या. आमी तूं भावार्थान मानून घेवंक जाय. तुवें आतां मागणें केलाय, म्हाका बरें काम मेवलें, म्हाका सॅटर्डे संडे हॉलिडे, आमी म्हणटा तें आमच्या जिवितान आमकां अमको पेमेंट आहा, म्हाका हांव कामाक वयता जाल्यार आमकां कलिग्स बरें मेवल्या, बॉस बरो मेवलो आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. तेन्ना कितें जातलें, तुज्या जिवितान तुका ती हेच फळां मेळटलीं आमकां. आमी तर दुबावाची मागणी करीत जाल्यार कांयच जावपाचें ना. आतां वाच फुडें पळय. दुबाव दवरतात ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा सारकी. पळय आमी दुबाव तर धरून मागणी करता जाल्यार कसली आमी लारां पळयल्या न्हू तुमी, दर्याची लारां तसली म्हणटा आमी, हालता दोलता तसली म्हणटा म्हणजे आमी आमकां देवाच्या उतराचेर विश्वास ना. आमी हालता दोलता सारकी, आमी हालता दोलता कशी, आमी वाऱ्यान सारकी हालता दोलता, आमी लारां हालता पळय तसली म्हणटा म्हणजे आमकां विश्वासूच ना. आमच्या जेजून आमच्या पासत कितें केलां तें आमकां विश्वासूच ना. जेजून तर आमच्या पासत त्या खुर्सार तर केलां, कितें केलां न्हू तें आमी तर नियाय करीत, तें आमी तर सत मानीत जाल्यार आमी हालता दोलता तसली न्हू. आमी हालता दोलता कित्याक आमकां हालता दोलता आमचो एकाचेर थीर विश्वास ना, देवाच्या उतराचेर आमचो विश्वास ना. जेजून म्हज्या पासत कितें केलां तें खुर्सार तेचो आमकां विश्वास ना, तेचो आमी विश्वास दवरिना. आमी विश्वास तर आमी रावली जाल्यार आमी हालता दोलता थोडी जावची नासली न्हू. आं
आनी फुडें आसता पळय असली तर मनशां तर आमी आसा आलता दोलता विस्वास आमचो तर आलता एकाच जाग्यार थीर ना आमचो विस्वास ह्या उतराचेर तर थीर ना आमचो आंगोर थंय आमी धांवता जाल्यार आमी कसली म्हणटा मनशां आमी त्या लारा सारकी म्हणटा तसल्या मनशाक फुडें बरयता पळय आयका हय जोशी ओडोन सोदां ओतीर पावलांनी चलून असल्या मनशांनी आपूण मागतात ते सर्वेस्पराक करचें आपूण घेतली म्हूण चिंतूंक फावना. पळय कितें म्हणटा हांगासर असली मनशां जर आमी आसा हालता दोलता तसली मनशां तर आमी आसा जाल्यार आमी देवा कडसून आमकां कितें मेळटलें म्हणून आमी चिंतूंक पासून कळना कित्याक मागीर आमी देवाचेर दोश दिवंक कळना देव म्हाजें आयकना देव म्हाजें हांगा कितें म्हणटा आमी कसली मनशां म्हणटा तो हालता दोलता तसली म्हणजे कितें काम जातलें काय जावचें ना म्हाका काम मेळटलें काय मेळचें ना अशें असली मनशां कितें ती हालता दोलता तसली ताका विस्वास ना आमच्या देवाचेर तेंच्यांनी कितें मेळटलें म्हणून देवा कडसून विस्वास पासून धरून कळना म्हणटा आपणाक कितें बरें मेळटलें म्हणून कित्याक ही कितें करता विस्वास दवरिना देवाच्या एकाच उतराचेर विस्वास ना तेंचो ती आंगोर थंय धांवता आनी सगल्यांक विचारता म्हाजें काम जातलें काय जावचें ना आमी तसले भविश्यकार न्हू जाणा तुमी पळोवंक ना तुमी कोण तुमकां विचारना केन्ना तुमी म्हाका कितें मॅसेज आहा म्हाका कितें मॅसेज आहा म्हूण विचारना विचारता न्हू आमची मॅसेज म्हणजे कितें हें देवाचें उतरूच रात आनी दीस देवाचें उतर खाता तेच मॅसेज न्हू आमची आमकां मॅसेजी बीन देवाच्या उतराच्योच आमी घेवंक जाय आनी ते आमी झगडोंक जाय ते आमी उलोवंक जाय आनी न्याय करूंक जाय आमी आमच्या जिवितान आनी तेन्ना कितें सांगता तो आमकां ते पळय आतां प्रॉवर्ब्स 3:1-2 वाचलेलें न्हू कळ्ळें न्हू हांगासर दुबाव दिता तांकां कितें मेळटलें म्हणून आसा दुबावाच्या मागण्यांनी कितें कोणाक मेळटलें मागीर तेंच्यांनी देवाचेर दोश करूंक कळना देव हांव इतली मागणेंक गेली इतले प्रेयर केले इतले फास्टींग केलें इतले आमी हें केलें कितें म्हणून आमी म्हणटा पळय तेन्ना मागीर आमकां कितें मेळटलें आमचो दुबाव तर मातसो आसा जाल्यार जिवितान आमच्या ताका लागून तो दुबाव धरूं नाका म्हणटा तुमी मागणें करतना म्हणटा तुमी भावार्थान सोत माना म्हणटा जाणा दुबाव धरता ती हालता दोता तसली मनशां म्हणटा मार्क 11:23 म्हणटा न्हू तुमी मागला ते कितें सोत मारूंक जाय न्हू आमी हां 24 म्हणटा न्हू आमी 24 मार्क 11:24 कितें म्हणटा पळय एक वर्षान मागीर हांगा 3:1 देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ दवरात आनीक तें तुमचें जातलें हांव कितें म्हणटा हांगा दुबाव दवरा म्हणिना भावार्थ दवरा म्हणटा तुमी कितें मागलां कितें प्रार्थना केलां तुमच्या जिवितान तुमी कितें मागलां कितें केलां तें तुमी भावार्थ दवरा म्हणटा तेचेर दुबाव धरूं नाका म्हणटा भावार्थ दवरा म्हणटा तुमच्या जिवितान तें जालें म्हणून तुमचें सारकें तुमकां मेवलें म्हणून तुमच्या जिवितान तुमकां कितें तुमचें कितें नासलें तें हाडून दिलें म्हणून तुमी आर्गां दिवपाची आमकां संवय कितें जाल्या सगल्यांक सांगपाची संवय जाल्या न्हू जाय नाका दुबाव दवरपाची संवय जाल्या आनी आमकां सगल्यांक सांगपाची संवय जाल्या आमच्या जिवितान कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार तो कितें म्हणटा हांगासर तुमी कितें तुमचें मागलां न्हू कितें केलां न्हू तेचेर तुमी भावार्थ धरून रावा त्या उतराचेर थीर रावा म्हणटा तो तुमी मागलां तें तुमचें शांती पावतलें म्हणटा नेमलेल्या काळार म्हणटा तो हबाकूक 2:2 कितें म्हणटा आमकां तें तुमी आतां विजन केलां तुमी मागलां तें सगळें तुमकां मेवलें म्हणून तुमी भावार्थ धरूंक जावो आनी ते विजनाक तुमी सोदीत सारें घालूंक जाय म्हणजे रात आनी दीस न्याय करूंक जावो हबाकूक 2:2 म्हणटा न्हू वाचला न्हू तुमी हबाकूक 2:2 ओल्ड करारान पळोवया हबाकूक 2:2 मागीर हबाकूक 2:2-3
पळय आमी आतां कितें मागलां न्हू तें आमी तेचेर भावार्थ धरूंक जावो आनी विस्वासान रावूंक जाय. तुजें मागणें देवान ऑलरेडी आयकलेलें आसा, पूण आमकां हो दुबाव येता आनी दुबावा विनी आमी देवा कडसून पयस वयता. हें आमचें मागलेलें आसा तेजे कडसून आमी कोर सरोन वयता. केन्ना जेन्ना आमकां दुबाव येता असल्या मागण्याचेर तेन्ना आमी देवा कडसून पयस वयता आमी. हांव कितें म्हणटा, तूं विजन केलां तें साथीर राव म्हणटा. तें विजन तुज्या नेमलेल्या काळार शांती पावतलें, तुका तें मेळटलेंच म्हणटा. विजन म्हणटा तुवें केलाय तें म्हणटा, तुवें तें तुका फोटोवचें ना म्हणटा. तें काळा करून वाट पळयत राव म्हणटा. तुवें कितें विजन केलाय तें वाचया आमी हबाकूक 2 chapter 2 and 3. हबाकूक लॉज नासलोल्या न्हू हबाकूक 2 न्हू 2 तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका असो जबाब दिलो. ताणें म्हळें, तें हें दर्शन हय बरोवन दवर. पळय तुमी आतां केलां तें दर्शन आतां बरोवन दवरलां. तुमी आतां तुका कितें जाय तें बरोवन दवरलां म्हणटा. तुमी आतां केलां न्हू दर्शन सगळ्यांनी. आपणाक कितें जाय जिवितान कितें तें सगळें तुमी बरोवन दवरलेल्यान म्हणटा सगळें. कोणेय तें सोंपेपणी वाचचे खातीर तें फोलयांचेर बरोवन काड. पळय कितें म्हणटा तें आतां तुमी तें दर्शन बरोवन दवरलां न्हू तें म्हणटा तुमी कशें करा, अशें पाऱ्याचेर बीन मारून दवरा. कितें कोणी तें वाचचे खातीर. तें घरान कोणी येयलो जाल्यार तें कोटेशन वाचतलो न्हू. एके प्लेसीर आमी वयता न्हू, सोलापुराक वयता न्हू, थंय कितें केलां त्या पास्टरान न्हू अशी धरून न्हू अशी 4य सायडीन न्हू कोटेशनां मारल्या. आपल्या हॉलान सारकें प्रेम मिटींग आसा थंय हॉलान कोटेशनां मारल्या. कित्याक कोणी येयलो न्हू तें वाचचे खातीर. तर तुमी म्हणटा ते कोणी येवच्या खातीर ते अशें तुमी फारक्याचें तुमी बरोवन काडूंक जाय म्हणटा कोटेशन. ते कोणी येयलो म्हणटू साप करून नजर पडटा न्हू आनी ते मागीर वाचता न्हू ती. ताका लागून तुमी ती बरोवन काडूंक जाय म्हणटा. कित्याक हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक तें शांतीक पावतलेंच. पळय तें नेमलेल्या काळार तें दर्शन तुजें शांती पावतलें म्हणटा. म्हणजे तुवें आतां विजन केलाय तुज्या जिवितान, तुका कितें ना त्यो आसाश्यो केलाय, कितें त्यो तुवें विजन केलाय, तुका कितें जाय तें केलाय, तें नेमलेल्या काळार तुजें येतलेंच तुज्या जिवितान. तें फुडें आहा मागीर तें तुका फोटोचें ना म्हणटा. नेमलेल्या काळार येतलें म्हणटा तुका तें. म्हणजे जेतून नेमला त्या काळार तूं तर फास्ट तर आर्गां येता राता आनी दीस तूं आर्गां दीत रावताय रात आनी सकाळची सांजची रात नियाय करता देवाचें उतर. तेन्ना कितें जातलें हें तुजें सगळें काय हें शांती पावतलें म्हणटा देवाचें उतर. आनी तें फोटोवचें ना. पळय तें कितें करतलें म्हणटा, तें दर्शन तुजें म्हणटा फोटोवचें ना म्हणटा तुका. तूं आतां आमकां दिसता आमी दुबाव धरता फोटयता आमी जायत ना म्हाजें इतलीं वर्सां हांवें मागणें केलें जायत ना हांव कितें बरयता तें तुका फोटोवचें ना म्हणटा. तें दर्शन तुवें केलाय तें फोटोवचें ना म्हणटा आमचें दर्शन. म्हणजे तें तुका नेमलेल्या काळार फोटोवचें ना म्हणटा. तें तुज्या जिवितान घडोवन येतलेंच म्हणटा. जेन्ना तूं विस्वास दवरतलो, जेन्ना तेजेर नियाय करतलो, जेन्ना त्या उतरान तूं थीर रावतलो, रात आनी दीस मेडिटेट करतलो, एकूच उतर घेवन तें धरयतलो तूं रात आनी दीस. म्हणजे एग्जाम्पल 1 Peter 2:24 हारका तुका तुज्या घायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या, हे रात आनी दीस धरयतले तेन्ना तुज्या जिवितान त्यो सक्सेसफूल जातले. कालाव करूंक येत जाल्यार तरी ताची वाट पळयत राव. पळय काळा करून येत जाल्यार सुद्दां तरी तेची वाट पळयत राव. लांब करून येत सुद्दां जाल्यार तरी तूं तें हे दीस सारें घालीच राव. उतर उलयत राव रात आनी उलयत राव तें उतर उलयतना कितें जातलें म्हणटा तें फोटोचें ना म्हणटा तुका. काळा करून वाट पळयत राव म्हणटा त्या उतराची. कित्याक चड लांबाय करिनासतना तें येतलेंच. पळय चड लांबाय करिनासतना तें येतलेंच तुज्या जिवितान. तुवें कितें उलयलाय तें उतर येतलेंच आनी शांती पावतलेंच म्हणटा तें उतर. आमी कितें करता, आमी एकदां उलयता उतर जायत ना मरे, कामूच जायना. कितें करता आमी तें उतर कितें करता आमी एक झाड लायता आमी न्हू
आनी ते पाळा येयल्या काय म्हण तेका उमटून पळयता न्हू जातलें काम जावचें ना न्हू. तो कितें म्हणटा हांगासर काळा करून वाट पळयत राव म्हणटा. तुवें ते नेमलेल्या काळार ते तुवें ते बी घातलेलें आसा ते नेमलेल्या काळार तेका फ्रूट येतलेच. तुज्या जिवितान ते तुका मेळटलें. तुवें कितें हें केलां तें तुका जिवितान तुज्या येतलें आनी तुज्या जिवितान काम करतलेंच म्हणटा. जेन्ना तूं वाट पळोवन रावतलें, जेन्ना तूं उसारतलें देवाचें उतर, जेन्ना तूं मेडिटेट करतलें तें रात आनी दीस मेडिटेट करतलें आनी ते उतरान तूं रिगून रावतलें, उतर तूं तें शिकतलें, तेन्ना कितें जातलें म्हणटा तुज्या जिविताची वर्सां तुजे दीस वाडयतलो म्हणटा. केन्ना वाडयतलो म्हणटा तो तुजे दीस आनी वर्सां तुजी जेन्ना तुजी शिकवणेक तूं कान दितलो, तुजी शिकवण तूं नियाय करतलो, ते शिकवणेन रिगून रावतलो, तेन्ना तुज्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां जातली. वाच प्रोवर्ब्स 3:1-2 वाचलेलें न्हू. टू वाचलेलं 2 वाच परत आनी एकदा पळय आं वाच 2. तुझे कान जानवायेक उगडची. ना ते न्हू ते प्रोवर्ब्स 3:2 न्हू ते. हय तेन्ना ते तुजे दीस तुज्या जिवितांतलीं वर्सां आनी तुजें बरेंपण वाडयतलें. पळय केन्ना वाडयतलें म्हणटा तुजें बरेंपण आनी वखदां जेन्ना तूं तेजें उतर आयकतलो, वतो तेजें विसरोवचें ना, उतराक तेज्या धान दितलो, तेन्ना तो तुजें सगळें जिविताची वर्सां आनी वाडयतलें म्हणटा. Psalms 91 लास्ट लायनीन कितें म्हणटा आमकां, जितून आमकां लांब हांव कपासत रचला न्हू आं घेवं सॅटिस्फाय लाय पळय कितें म्हणटा तेन्ना आमी म्हणटा न्हू तेन्ना आमच्या जिवितांनी लांब देवाच्या उतरान रावतलीं, देवाचें उतर शिकतलीं, तेन्ना आमच्या जिवितांनी लांब आवकाचें जिवीत आमकां मेळटलें. केन्ना तूं रात आनी दीस मेडिटेट करतलें देवाचें उतर, रात आनी दीस उलयतलें देवाचें उतर, तेन्ना तुजे दीस आनी तुजी जिविताची वर्सां वाडयतलो. ते एजेकियल राजा आसलो न्हू ते जाणा न्ही तुमी आयजाया 38 आहा ते एजेकियल राजा तो आसता तो तेका पळय ते पांयांक घावो जाल्लो आनी तेका आतां तो नमन प्रवादी येता आनी तो कितें सांगता तेका तूं आतां मरतलें म्हणटा पळय. एजेकियल राजा तो आसता तो 38 तेका मागीर मरतलो म्हणटा. तो मागीर कितें करता मरतलो म्हणटा तो फाट करता न्हू पाऱ्याक फाटी करता आनी तो आपले बोगसणे मागता न्हू. तो प्रवादी परत येता आनी तेका कितें म्हणटा तुज्या आनी 15 वर्सां तुका वाडयतलो म्हणटा पळय. हय कितें सांगता तो आमकां वाडयता म्हणटा तशें आमच्या जिवितान जेन्ना आमी देवाक विस्वासी रावता, आमी तेन्ना बोगसण्यान रावता, आमी आमची चुकी माफ करता, सगळें करता, आमी कितें वायट केलें तें बोगसिता आनी आमच्या जिवितान तें बरेपणाचें जिवीत आमी उलयत रावता न्हू तेन्ना आमची जिविताची वर्सां म्हणटा वाडयतलो म्हणटा. जिविताचे दीस वाडयतलो म्हणटा, आमचे जिविताची वर्सां वाडयतलो. केन्ना जेन्ना तूं तेका विस्वासी रावताय, तेच्या उतराक तूं नियाय करताय, तेज्या उतरान तूं थीर रावताय, तेन्नाच तुजी जिविताची वर्सां आनी दीस तुजे वाडयतलो म्हणटा. प्रोवर्ब्स 4:20 कितें म्हणटा म्हज्या पुता म्हाजे उतराक चीत दी म्हणटा न्हू, ध्यान दी म्हणटा न्हू म्हाज्या उतराक आं कित्याक सांगता तो म्हाज्या उतरान तूं चीत दी. कित्याक म्हणटा त्या उतराक सारको हें आहा वेल्यू आहा उतराक म्हणून तो म्हाज्या उतराक तूं चीत दी म्हणटा. म्हाजें उतर तुजे नदरे भायर धरूं नाका म्हणटा. कित्याक सांगता त्या उतराक सारकी वेल्यू आसा. आमी त्या उतराची कितें करता वेल्यू नासलेल्या भाशेन जियेता. वाचया आमी प्रोवर्ब्स 4:20. हें कळ्ळें न्हू तुमकां. तुमच्या जिविताची वर्सां केन्ना वाडयतलो म्हणटा. पयली लायन आहा न्हू स्टार्टींगूच 3:1 आहा न्हू हां कितें म्हणटा तो म्हाजी शिकवण आयक विसरूं नाका म्हणटा न्हू ते 3:1 म्हणटा न्हू प्रोवर्ब्स. तेन्ना तुजी जिविताची दीस वर्सां वाडयतलो म्हणटा आपूण. आनी प्रोवर्ब्स 4:20 कितें म्हणटा पळय आमकां
हय तेन्ना तूं ह्या उतराक स्थिर राव कित्याक म्हणटा त्या उतराक सारकें मोल आसा ते उतर तुका इम्पोर्टंट आसा म्हणटा ताका लागून तो चीत दी म्हणटा त्या उतराक सारको न्याय कर म्हणटा त्या उतराचेर तूं म्हणटा तें उतर तूं घोट धरून बाळगून राव म्हणटा कित्याक त्या उतराक सारकें वेल्यू आसा त्या उतराक सारकें म्हणटा तो आमी चिट्टून रावंक जाय त्या उतराक अस पळोवया म्हज्या पुता हांव तुका कितें सांगता ताचेर चींत दी. पळय म्हाज्या उतराक म्हणटा चीत दी म्हणटा म्हाज्या उतराक हांव कितें सांगता तेजेर तूं चीत दी म्हणटा कित्याक सांगता ती उतरां आमकां चड इम्पोर्टंट ती उतरां आमकां चड मोगाची आसा म्हणटा म्हणून तो आमकां सांगता तो चीत दी म्हणटा त्या उतराक म्हणटा म्हज्या पुता म्हजे दुये म्हणटा तो हे उतराक कान दी ह्या उतराची वेल्यू तुमकां आसा काय म्हणटा त्या उतराची आमकां आसा वेल्यू देवाच्या उतराची ताका लागून आमी तेची चीत दिवंक जाय म्हणटा त्या उतराक चोत्रायेन म्हजी उतरां आयक ताका तुजे नदरे भायर दवरी नाका. पळय कितें म्हणटा हांगासर तांकां तुजे नजरे भायर दवरूं नाका म्हणटा चोत्रायन म्हाजें उतर आयक म्हणटा आमी कितें करता देवाचें उतर म्हणजे खंयच्या खंय आयकता मिसाक वयता आमी बसता आनी खंयच्या खंय न्हू आमचे एक भाव सांगतालो आमी मिसाक वयताले म्हणटा आनी भायर म्हणटा सिगरेटी उडटाले भायर रावताले म्हणटा आमी म्हणटा आनी गजाली मारताले म्हणटा आनी हें करताले म्हणटा कित्याक वेल्यू ना न्हू उतराची थंय म्हाज्या उतराक तुमी चीत दिया म्हाज्या उतराक वेल्यू दिया म्हणटा तें उतर म्हणटा जिवे म्हणटा तें तुज्या भितर काम करता म्हणटा तें सुडसुडीत म्हणटा तुजे सगळे वायटांतले तुमकां वखद दिता म्हणटा त्या वायटाक तुजे पेखयता म्हणटा हें उतर म्हणटा त्या उतराक तुमी चीत दिया म्हणटा त्या उतरान तुमी रिगून रावा म्हणटा केन्ना आमकां हें रिगून रावतली आमी त्या देवाच्या उतरान जेन्ना तुजे थीर रावतलो जेन्ना तूं देवाचें उतर शिकतलो आनी देवाच्या उतरान रावतलो तेन्ना तूं मेडिटेट करतलो तेन्ना तूं रावता आनी दीस त्या उतरान रावतलो तेन्ना तुका हें सक्सेसफूल जातलें तुज्या जिवितांत तो कित्याक सांगता आमकां हे चोत्रायेन आयक म्हणटा चीत दिवन आयक म्हणटा हे तेका उतराक एका उतराक थंय वेल्यू आसा तुमी उलयलात त्या उतराक वेल्यू आसा तें उतर जेन्ना तुज्या काळजान वयता तेन्ना तुज्या मनानसून तें काळजान रिगता आनी तेन्ना तुजे सगळे दुयेंसाचो नाश जाता तुजे कितें वायट संवय आसलेल्यो त्यो सगळ्यो तुज्यो ऑटोमॅटीक वयता जे देवाचें उतर तूं रावता आनी दीस खाताय पियेताय तेन्ना तें कितें जाता तुजे सगळे भितरले आसलेले सगळे वायट नितळ जाता आमी भिवंक कळना आमकां कितें जालें जिवितान आमच्या जाल्यार आमी जेजू आसा आमच्या सांगाताक जेजूचें उतर आसा आमच्या सांगात रात आनी दीस मेडिटेट करूंक जाय तें उतर आनी त्या उतरानूच रिगून रावंक जाय आमी ताका तुज्या काळजान बाळगून दवर. पळय ताका तुज्या काळजान बाळगून दवर म्हणटा कित्याक सांगता काळजान बाळगून दवर म्हणून तें उतर कित्याक सांगता आमकां काळजान बाळगून दवर म्हणून हां मनान कित्याक सांगना काळजानूच कित्याक सांगता आमकां हां हां पळयलाय आनी मागीर कितें जाता तें रोखडेंच तोंडांतसून भायर सरता काळजान दवरीत जाल्यार आनी मनान दवरीत जाल्यार रोखडें इसरता न्हू हे तुका मनान दवरीत जाल्यार रोखडेंच इसर पडटा तुका तूं काळजान तर तुज्या बाळगून दवरशीत न्हू देवाचें उतर आतां कोणायगेर गेलोय तूं आतां ताका तुका म्हाका अमकें कोटेशन दी म्हणून तें काळजान दवरलाय न्हू तें पट करून तें तोंडासून भायर सरतलें ताका लागून तो काळजान बाळगून दवर म्हणटा देवाचें उतर मनान न्हू म्हणटा मन हें आमचें खाली आसता न्हू ताका लागून मनान आमचें ना फकत काळजान दवर म्हणटा भितर घालून आमी भांगर बीन खंय लॉकरान भितर दवरता न्हू तशें म्हणटा तें देवाचें उतर तूं दवर म्हणटा जेन्ना तुका गरज पडटा तेन्नाच आमी काडटा न्हू भांगर बीन आमी केन्ना काडटा लॉकरानसून हां केन्ना काडटा गरज आसता तेन्नाच काडटा न्हू आमी तशेंच हें देवाचें उतर तुमकां जेन्ना गरज आसता न्हू कोणागेर गेले कितें प्रेयराक गेले कितें गेले तेन्ना तुमी हें उतर काडून पटापटा करून उलोवपाचें हें लॉकर आमचें देवाचें उतर हें काळीज म्हणजे आमचें कितें लॉकर जशें आमी भांगर काडटा आमकां गरज आसता तेन्नाच काडटा न्हू आमी भांगर तशेंच हें देवाचें उतर जेन्ना तूं कोणागेर गेलोय खंयतरी दुसऱ्या गांवांत गेलोय कितें करूंक गेलोय जाल्यार तुवें तें हें लॉकर ओपन करूंक जाय आनी ती मागीर लॉकरांतली उतरां तुका पटा करून भायर येतली
तशें आमी आतां खंयसरी गेली प्रोग्रामाक गेली भांगार कशें लोकर काडटा तो हे देवाचें उतर आमचें कांय जावन आमी बोरता न्हू तेच भायर काडटली न्हू. 2 आहा उतरां, एक वायटूय बोरता तें आसा आनी बरें बोरता तें आसा. आतां तूं झगडोंक गेले कोणा कडेन कसली उतरां भायर सरतली ती कितें तें लोकरान बोल्लाय तें तर लोकरान बोल्ला जाल्यार तीच उतरां भायर सरतली. आनी तर बरें तर बोल्लाय तूं जाल्यार कितें म्हणटलें बरी उतरां आयतली आसली न्हू. तूं झगडोंक वयता असो पूण तूं कितें करतलें हांगूच रावतलें आनी जेजू हे झगड्याच्या आत्म्या झगड्याच्या आत्म्या तेंच्या दोगांच्या भितरलो होच आत्ताच्या आत्ता आनी तो शांतीचो आत्मो हाडलाय. तेंच्या दोगांच्या भितर शांती हाडल्याय आनी मोगूच तुस्पाता तेंच्या भितर. तूं हांगा रावन तर मागणें करशीत पावता पावना हां कळ्ळें कळटा पावता म्हणून. तूं हांगर उरयलें भायर पावना दुबय लंडनाक सगळ्यांक पावना. तुमकां आतां कोणी सांगलें मागणें कर म्हणून आनी तूं आतां हांगासर बसोन ताका मागणें करताय. दुसरे दिसा फोन येता हांव बरी जाली गो तुवें म्हाज्या पासत मागणें केलं इतल्या पयस भायर दुबय खंय वयता हसर कोण येना तें कितें जाता थंय सुद्दां तें देवाचें उतर पावता खंय खंय भायर भायर. पूण आमीच हें करिना. लोकरान आमच्या कितें बाळगून दवरता कसलें उतर बाळगून दवरता तें जोण एकल्यांनी चिंतपाचें. थोडी कितें चिंतता हांव घरा वयतलीं आतां आनी म्हणटली अशें म्हाका मागीर तेका घरा गेली न्हू सगळें मॅस दिसलें भुरग्यांनी सगळें अशीक केला खाटीर हें केला कितें करतल्यान मोगान काडटल्यान काय उतरां भायर सरतलीं कायजान कितें बोल्ला पळय तेच भायर सरतलें न्हू. तेका लागून तो कितें करता तुमी कायजान म्हणटा बरें उतर घाला म्हणटा देवाचें उतर. तूं आतां घरा गेलो मॅसाचें तूं काडटलें आनी सगळ्याक दवरतलें न्हू गुणू गुणू करचें नाय न्हू. कित्याक तुवें कायजान देवाचें उतर तर बोल्लाय जाल्यार तुका तें पळोवन राग येवचो ना. बशीन गेलय कोणी हात मारलो कोणी सिटार बसलो तुज्या कितें जातलें आसूंक ती जाणटी आहा ती बसली म्हणून आमी सोडटली पळय. देवाचें उतर तर आसा जाल्यार आमी उठून शीट दितली न्हू हां शीट दिवची ना आमी उठून. देवाचें उतर तर आसा जाल्यार आमी शीट दितली तिंका न्हू जाल्यार आमी देवाचें उतर ना जाल्यार आमी शीट तिंका कशी दिवची ना. तेका लागून जोण एकल्याचें दवरलेलें आसा कसलें उतर आमी कायजान बोरता आमच्या जिवितांत तर वायट मेळी उतरां बोरता आमी कायजान जाल्यार तीच तोंडांतल्यान भायर सरतली आमच्या. तेका लागून आमी पयलींच नियाय करूंक जाय हे आमी उलयता तें उतर आमच्या तोंडांसून वायट भायर सरतलें काय बरें सर तेन्ना आमी कितें करपाचें वायट तर भायर सरोंक येता जीप मारपाची. जेजू हांव आनी उलोवचें ना ओगेच रावतलें. तेका लागून तो कायजान कितें आमच्या बोरता न्हू तेच आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें म्हणटा. आमी तर बरें उतर उलयता वायटूय उतर भायर सरतलें जाल्यार आमचें दवरलेलें आसा. आमी वचून वाचला न्हू जिवीत आनी मरण आमच्या कोणाच्या हातीन आहा जोण एकल्याच्या जिबेचेर आसा न्हू. आमकां पदवी दिलेली आसा न्हू जोण एकल्याक ती आमी कशी उजार करता आनी कितें उलोवन आमी उजार करता तें आमचें दवरलेलें आसा. आतां आमी वाचला न्हू तुजी शिकवण तूं कशी दवरतलोय मनान दवरतलोय काय कायजान दवरतली. कायजान जर धरीत जाल्यार आमकां सुटका पेखोणी उलयता तें आमकां गरोन येतलें आमच्या जिवितांत. आमी केन्ना खंयसरूय गेली जाल्यार आमच्या तोंडांसून उतरां कसली मोगाचीच भायर सरतली. शांतीची तेणी कितें मुटलां जाल्यार आमी तेका परत्याक परतें सांगचें ना कित्याक कायजान आमच्या देवाचें उतर बोल्लेलें आसा तेंच आमच्या तोंडांसून भायर सरतलें. फुडें वाच सिस्टर. कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां तें जिवीत पळय आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी. जांकां तें मेळ्ळां तांकां म्हणटा तें जिवीत म्हणटा. कित्याक म्हणटा तो जिवीत जांकां तें मेळ्ळां तांकां तें जिवीत म्हणटा. हें देवाचें उतर ओदो वाचला न्हू आमी तुमची दीस आनी वर्सां वाडयतलो म्हणटा. कित्याक तूं म्हाजी शिकवण विसरूं नाका ती तुज्या बाळगून कायजान दवर म्हणटा. ती शिकवण जेन्ना कायजान दवरता तेन्ना तुजे जिविताची वर्सां आनी तुजे दीस आपूण वाडयतलो म्हणटा. तेका लागून तो सांगता कितें आमकां तूं शिकून
विसरूं नाका म्हणटा आमकां. आनी ते शिकोवणीक जेन्ना आमी कान दितली मोन दितली तेन्ना ती शिकवण आमच्या जिवितांत वावर करतली, काम करतली. आनी एकदां वा सिस्टर येते परतून एकदां. कित्याक जांकां ती मेळटा तांकां तें जिवीत. पळय जांकां तांकां म्हणजे जी कोणाक हें देवाचें उतर मेळटा, जी कोण तेज्या उतरान रिगून रावल्या, जी कोण तेज्या फाट्याक रिगून आसा तांकां तें देवाचें उतर मेळटा. तिंकांच म्हणटा पळय तो जेंकां देवाचें उतर मेवलां. आमकां सगळ्यांक मेवलां न्हू देवाचें उतर. तीच मनशां म्हणटा पळय ते जेंकां देवाचें उतर मेवलां ती मनशां म्हणटा. आनी सगल्या मनशा कुळाक भलायकी. सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी म्हणटा. जेन्ना आमकां देवाचें उतर मेळ्ळां आमच्या वरी तांकां मेळटा तेन्ना सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी म्हणटा. तुमी जाणा न्हू एक झाडाचो फाटो तो झाडाक रिगोवन रावना जाल्यार तो फळां दिता. तो फाटो जेन्ना तो फळाक आसता तेन्नाच फळां दिता न्हू. पानां कोणाक? झाडाची पानां कोणाक? कोणाक? पळय आन्सर दिवपाकूय रस भियाता पळय. आतां आमी रोंग ना, आमी सारकी शिकता हांगासर. झाडाक आनी फळां कोणाक? आमकां न्हू सगळ्यांक फळां. ताका लागून आमी जर त्या झाडाक तर एका फाण्याक तर चिट्टून रावात जाल्यार आमी बरीं बरीं फळां दितलीं न्हू आमी. आमी तर ते चिट्टून रावना त्या झाडाक म्हणजे जेजूच्या उतराक तर आमी चिट्टून रावना. जेजूक चिट्टून रावना आमी जाल्यार आमी फळां दितलीं. ते ताका जेन्ना आमी चिट्टून रावता झाडाक एक कातरून उडयलो फाटो आनी थंय पडलो ते सुकलो ताका फळां जातले तसले आमी. ताका लागून तो आमकां जोण एकल्याक सांगता कितें जाणा त्या झाडाक चिट्टून रावा, जेजूच्या उतराक चिट्टून रावा. रात आनी दीस तेचें उतर नियाय करा म्हणटा. तेज्या उतरान तुमी शिका म्हणटा. तेजें उतर तुमी जेन्ना शिकतल्यात तेन्ना तुमकां सगळे हे जिविताची वर्सां दीस तुमचे वाडयतलो म्हणटा आपूण. देव सांगता जेन्ना तूं तेच्या उतरान रिगून रावतले, उतरां तेजी नियाय करतले, ते काळजान तें उतर तूं बाळगून दवरला न्हू तें उतर तूं रात आनी दीस नियाय करतले. आमकां नियाय करूंक कितलो चान्स आहा न्हू. पूण आमी कितें करता? वेळ आमचो बेश्टोच इबाड करता न्हू. आमकां वेळ आसता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? मोबायलान एक गिफ्ट ऑफ टंग आसा तें घालूंक जाय. रात आनी दीस उलयत रावंक जाय. देवा वांगडा जितलें तूं उलयता न्हू देव तुज्या सांगाताक आसता. देव तुजे सगळे वायटांतले बरेपणांतले तुका सुटका दिता. वायट सगळें कितें आसलेलें तें तुजें बेंटा तो सारकें भितरलो एक एक तुजो खांदो जसो खांद्याक आमी बेंटा फळां जायना जाल्यार तसो तो आमच्या जिवितांत आमकां कितें वायट आसलेलें तें आमचें सगळें भितरलें काडून तो आमकां बेंटा. आनी आमकां मागीर दिसता कितें जाणा ही म्हाकाय कितलें दूख जालें हें दूख आमकांय फाट्याक तो कातरतना तें आमकांय दूख जाता तें कातरतना. आमच्या जिवितांत ते वायट वायट जे संवयो वयता न्हू तेन्ना आमच्या जिवितांत तो आमकां बेंटा तसो. म्हणजे कितें आतां पळय एग्जाम्पल तो कितें करता आमी तेची खूब वर्साची गुलामां न्हू आमी सैतानाची गुलाम आसली न्हू आमी पयलीं. तो रोखडोच आमकां सोडून दितलो. तो एक एक तुजो वायट संवय आहा ते तुका सोडून दितलो. परते परते तुका तें मातशें टॅप करतलो न्हू येतलो न्हू. ताका खूब ताका कितें जाता तो कित्याक येता आमच्या जिवितांत तो येता आमच्या जिवितांत कित्याक हे सगळें आमकां जे आमच्या काळजान उतर भरलेलें आसा तें चोरूंक येता तो. उजो वाचलेलें न्हू चोर कित्याक येता तो नाडूंक इबाडूंक आनी जिवेशी मारूंक येता न्हू तो चोर आमच्या जिवितांत कित्याक येता तें जें उतर आमी तें बाळगून दवरलां आमच्या जिवितांत भितर घालून दवरलां तें तो चोरपाक येता. तेजें फकत काम कितें तुका चोरपाचें काम तेचें. तूं तो वाचलेलें न्हू जॉन 8:44 वाचूंक नासता न्हू आमी. तो सैतान कोण फोटीचो बापूय देंवचार म्हणटा न्हू तो फोटीच घेवन येता आमच्या जिवितांत न्हू. तसलो तो आमकां फोटी दाखयता आनी ते फोटी वरी आमी मागीर गुलता आनी मागीर तेच्या फाटल्यान वयता आमी. मागीर आमचें दिसोन जालें म्हणटकूच आमी कितें करता देवाक ब्लेम करता आमी. ताका लागून आमी ह्या देवाच्या उतरांत थीर रावंक जाय. देवाच्या उतरान आमी रिगून रावंक जाय म्हणटा. तो रिगून राव म्हणटा देवाच्या उतरान. आनी तुजे जिविताची वर्सां तर वाडोवंक जाय तुजे जिविताचे दीस तर वाडोवंक जाय जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता आनी कितेंच आमकां सुटका दिना. कितें दिता आमकां सुटका दिता आमकां देवाच्या उतरा शिवाय.
आनी आमकां हें पळोवया आयजाया 59 1 2 पळोवया आमकां कित्याक हें करूंक मेळना तें. वन टू ना सोडवून दिवंक सर्वेस्पराचो हात मोटवो जालो ना. पळय आमकां सोडवून दिवच्याक सर्वेस्वराचो आट म्हणटा मोटवो जावंक ना म्हणटा. कित्याक सांगता तो आमकां मोटवो जावंक ना म्हणून. फुडें वाचच्या सिस्टर. न्हय म्हूण ताचे कान आयकूंक बरे जाले नात. पळय तेजे कान आयकूंक बरें जालें ना म्हणटा. आयकूंक बरें जालें ना म्हणटा. आमची मागणी आयकुच्याक म्हणटा. तेजें उतर आयकूच तेजे आमचे कान देवाचे कान बरें जावंक ना म्हणटा आमकां सांगता बी हांगासर. पूण तुमच्या अपराधांनी तुमकां आनी तुमच्या देवाक दोशी करतले एक पाताळ रचून हाडला. पळय तुमकां कितें केलां म्हणटा एक आमकां दोशी करुच्याक एक पातळ आहा म्हणटा आमचे कडेन. म्हणजे आमचो एक गुन्यांव आसा. आमचें एक कितें केलां पळय तें आसा म्हणटा आमकां आमच्या जिवितान म्हणटा. तेका लागून आमचें म्हणटा देवाचें कान बरें जावंक ना तुजें आयकुच्याक म्हणटा. हात मोठये जावंक ना म्हणटा देवाचें आयकुच्याक तुजें म्हणटा. पूण तुजें एक म्हणटा पातळ आसा म्हणटा. तुका एक म्हणटा पातळ आहा तें तुजें जिवितान आहा तें म्हणटा तुका देवा कडसून तुका दोशी करता म्हणटा. तुवें एक घेवन बसलेलें आसा एक कितें तरी वायट तुवें घेवन बसलेलें आसा. तेका लागून तुज्या जिवितान हे सगळे अडखळ्यो तुज्या जिवितान येता आनी तूं तें घेवनूच बसलेलें आसा. तें तुजे तकलेर घेवन बसला तें वायट तुजें कितें केलां तें घेवन बसलेलें आसाय तूं. तें सोडून दी म्हणटा. सर्वेस्वराचे आतां मोटवे जावंक ना म्हणटा आमचें आयकुच्याक. तुजी मागणी आयकुच्याक म्हणटा मोटये जावंक ना म्हणटा. पूण आमचें एक म्हणटा एक कितें गुन्यांव आसा म्हणटा आमचो तो आमी दिना देवा कडेन. फुडें वाच. तुमच्या पातकाक लागून तो तुमकां आपलें दर्शन दिना. पळय तुमच्या पातकाक लागून तुमच्या एका गुन्यांवाक लागून म्हणटा तो आपलें दर्शन दिना म्हणटा. म्हणजे आमी कितें एकूच घेवन बसलेले आसा तेचेरूच आमी नियाय करता. तेचेरूच आमचो फोकस आसता. तोच घेवन बसलेले आसा. तेका लागून आमकां म्हणटा कितें जाता तेतूंतल्यान आमकां भायर सरोंक जायना आमकां. आमी तें एकूच घेवन चरयता रात आनी दीस एकूच घेवन बसलेले आसा. आमकां हेणी केलां तेणी केलां तें जालां हें जालां हो मारता तो मारता तें घरान रावंक जायना हें कितें तें आमचें एकूच घेवन बसलां. म्हणून म्हणजे आमचे मागण्यांक आमकां कान दिवंक जायना. आमचें आयकूंक जायना म्हणटा तेका. कित्याक सांगता तो आयकूंक जायना म्हणून हेका लागून आमचें एक कितें तर आमी घेवन बसलेलीं आसा तें वजें घेवन बसलेलीं आसा आमी. तें वजें घेतलां पळय तें म्हणटा जेजू आपणाक दे म्हणटा. पूण आमी तें घेवन बसलेलीं आसा आनी रात आनी दीस तेचेरूच नियाय करता आमी. हांगर बसल्या पूण आमी तेचेरूच नियाय करता. एकूच घेवन बसल्या आनी तेचेरूच नियाय करता. हें कशें जातलें हें कितें जातलें काय कोण मारतलो कितें करतलो हें सगळें आमी घेवन बसल्या. तें सगळें जेन्ना आमी जेजूक दिता आनी आमचें मायंड सगळें फ्री करता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां शांतीच मेळटली आमच्या जिवितान. पूण आमीच तें घेवन तर बसात जाल्यार आमच्या जिवितान आमकां कांयच मेळपाचें ना. कळ्ळें न्हू आमकां आतां आं कळ्ळें कितें तरी शिकता न्हू. आनी एक वाचया लास्ट घेवया आमी आयजाया 55 16 पळोवया आमी 16 17 55 16 17 हां आयजाया 55 16 पळोवया. आं ना आं न्हू 55 16 हां आयजाया हय वॉज 16 आसा 16 ना आयजाया हय कितें सांगलें काय हां गो ते 55 हय मुगो तर आयजाया
55 8 वाचया ना 8 पळय तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनीक म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय उलयता तो सर्वेस्पोर. पळय आमची चिंतना वाच आनीक एकदां वाच सिस्टर. साम्स 55 16 दिसता ते मागीर वाचचें साम्स नाही ते वाच पयलीं वाच. तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. पळय म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हू देवाची चिंतना न्हू म्हाजी चिंतना म्हणटा कितें पळय देव सांगता. आनी फुडें वाच सिस्टर. आनीक म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हू म्हणटा पळय. उलयता तो सर्वेस्पोर. आमी कसली चिंतना चिंतता ती चिंतना देवाची आनी आमची मॅच सांग जाय पळय. आमची चिंतना देवाची चिंतना भाशेन न्हू म्हणटा पळय. ताका लागून आमचे जाल्यार साम्स 55 16 दिसता तर 16 17 पळोवया. हय हय 16 17. हांव मुगेलो देवाक उलो मारतलो आनीक सर्वेस्पोर म्हाका निवारतलो. पळय हांव देवाक उलो मारतलो आनी देव म्हाका निवारतलो म्हणटा. केन्ना निवारतलो म्हणटा आपणाक तूं तेन्ना मागणें करतलोय तेन्ना देव तुजी प्रार्थना आयकतलो. आनी सकयल बरयता केन्ना आयकतलो केन्ना तूं मागणें करता खंयच्याय वेळार तेन्ना तो तुजें मागणें आयकतलो म्हणटा. 17 पळयलां. सांजेचो सकाळचो दनपारचो पिरगून विलापून रावतलो आनीक तो म्हजे बोबेक जाप दितलो. पळय केन्ना येतलो म्हणटा तूं केन्नाय मागणें कर सकाळचें कर दनपारचें कर रातचें कर केन्ना कर तेन्ना तुज्या आपूण बोब्याक जाप दितलो म्हणटा. तुज्या उल्याक जाप दितलो म्हणटा. आमी कितें रावंक जाय थीर रावंक जाय न्हू देवाच्या उतराक. आनी आमची मागणी ऑलरेडी तेणी आयकलेली आसा. आमचे तो कान केन्नाय मागणें कर म्हणटा तो. तूं रातचें कर सकाळचें कर दिसाचें कर केन्नाय कर पूण तूं आपणाक तूं मागणें आमचें आयकतलो आनी आमच्याक जाप दितलो म्हणटा आमच्या उल्याक म्हणटा. आमी कितें करता उलय नासलेल्या भाशेन जाप दिनासलेल्या भाशेन करता न्हू. सगल्यांक सांगात सुट्टा न्हू पूण हांगा कितें बरयता तूं केन्नाय मागणें कर म्हणटा तो. तुज्या आपूण जाप दितलो म्हणटा आपूण तुज्या उतराक जाप दितलो. तुजे मागणी ऑलरेडी आपणें आयकलेलें आसा म्हणटा. आपूण तुजें उतर तूं कितें मागलाय कितें केलाय तेका तुवें जाप दिलेलें आसा म्हणटा. खंयच्याय वेळार कर म्हणटा. एकूच टायम सांगना आमकां तो खंयचो वेळ न्हू. एकूच टायम सांगता थंय आमकां खंयच्याय वेळार म्हणटा पळय खंयच्याय वेळार मागणें करा तुजो देव ऑलरेडी तुमचें आयकता. आमचे कितल्या वेळार तो देव आयकता पूण आमी थीर रावंक जाय. ते केन्ना थीर रावतले आमी देवाचें उतर जेन्ना आमी काळजान बाळगून धरतली देवाचें उतर तेन्ना तें उतर आमी घेतली न्याय करतली तेन्ना आमी ह्या उतराक कान दितली आनी उतर आमी आनीक आनीक शिकत रावतली देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर रात आनी दीस मॅडिटेट करतली तेन्नाच आमच्या जिविताचे दीस आनी तो आमच्या जिविताची वर्सां वाडयतलो म्हणटा. वाडयतलो न्हू वाडिल्ली आहा न्हू सगळ्यांची. तुमी उलयता तेच तुमी घेतल्यान. साम्स 91 कितें म्हणटा ते लास्ट लायन लांब आवका पासो तुमकां रसला म्हणटा तुमी कितें उलोवंक जाय. आमी इतल्या बेग्यान मरची ना. सॅटिस्फायड लायफ आमी जियेतली नातरां पोंटुरां पळयतली आनी आमी तेन्नाच आमी मरतली. अशें आमी म्हणून आमी जिवंक जाय आमी उलोवंक जाय उसारूंक जाय देवाचें उतर तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो सगळ्यो मिलाग्री अजापां गौरव येतली आमच्या तुमच्या जिवितान सगळ्यांच्या. तुमकां जाय न्हू देवाचें उतर शिकतल्यान न्हू देवाचें उतर काय जाण बागून दवरतल्यान मुगो काय मनान दवरतल्यान. मनान दवरल्यार ते रोखडेंच वयतलें. मन कितें खाली न्हू. आतां तुमी हांगर बसल्या ते चिंतता पळय कितें कितें तुमी तें मन काय जाण कितें तुमी बाळगून दवरता देवाचें उतर तेच तुमच्या जिवितान वाडयतले आनी तुमच्या जिवितान तुमकां सक्सेसफूल करतले. देवाचें उतरूच आमकां.
थँक्यू जीसस. झालं. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. खंयच्याय वेळार तुमी मागणें करा म्हणटा. खंयचे दीस तुमी मागणें करतले तेन्ना तो तुमची दीस जिविताची वर्सां वाडीत रावतलो म्हणटा. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. आनी एक लास्ट घेवया आमी. रोमन्स 8:31 घेवया. रोमन्स 8:31 कितें म्हणटा पळोवया. हें सगलें दोळ्या मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें. पळय आतां आमी हें सगलें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. आतां आमी कोटेशनां घेतल्या. सगलें आमी दोळ्या मुखार दवरलां. आमी दवरलां न्हू. आतां फुडें पळोवया कितें म्हणटा देव तो आमकां. देव जर आमचे वाटेन आसा आमचे राड कोण आसत. पळय देव जर आमचे वाटेर आसात जाल्यार कोण आमच्या अगेन्स्ट येतलो. कोण येवंक शकता. आमी तर उलयता तें उतर आमचे तर देव जर आमच्या सांगाताक आहा आनी आमच्या आड कोणूच येवंक शकना. तूं तो देवाच्या उतरान आसाय जाल्यार तुज्या जिवितान तुका कोणूच अगेन्स्ट येवंक शकना. वायट करूंक शकना तुजें. जेन्ना तूं उसारतलें देवाचें उतर आनी देवाच्या उतरान रिगून रावतलो तेन्ना कितें जातलें. तूंच तें देवा तुज्या आड कोणूच येवंक शकना. येतलो कोण तरी तुज्या आड. आमी उलयता तेंच आमी घेतली. घेवची ना. घेतली न्हू. तुमी उलयता तुमच्या आड कोण येवंक शकता. कोणी तुमकां सांगलें आतां आपूण हें करता तें करता तुमच्या कोण आड येवंक शकता. देवाचें उतर आसा न्हू तुमच्या जिवितान. तें तुका प्रोटेक्ट करतलें देवाचें उतर. तुका वायट करूंक आसलें सुद्दां तें तुका वायट करूंक तांकां जावचें ना. कित्याक देवाचें उतर तुका तुजें तोंडी तुजे विरुद्ध येयलो जाल्यार तें देवाचें उतर तुका प्रोटेक्ट करतलें. देव जर आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमच्या कसली परिस्थिती आसूं पूण देव जर म्हाज्या सांगाताक आसा जाल्यार आमकां कोणूच आमच्या आड येवंक शकना. येयल्यार सुद्दां देव ताका फाटी काडटलो. त्यो आमी उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान ह्यो सगल्यो मिरागली घडटल्यो. आनी एक पळोवया आमी लूक 18:27 पळोवया. 27 पळोवया आमी. आमकां कोणा कडसून कितें जाता तें पळोवया. तांणी जाप दिली जे मनशा कडेन घडना तें देवा लागीं घडटा. पळय जे आमच्या मनशा कडेन जायना कितें तें आमच्या कोणा कडेन जाता. आमच्या देवा कडेन जाता म्हणटा. आमचो तुजो सगल्यांचो देवा कडेन जाता म्हणटा. तुका ते मनशा कडेन जायना. जे मनशांनी तुजे इतले वर्सां बांदून दवरलेले ते जावचें ना म्हूण जाल्लेले ते तुका कांयच मेळचें ना म्हूण तुका मनशांनी दामून दवरलेले तुजे. पूण आमच्या देवा कडेन सगलें जाता. जे मनशांनी तुजें कितें केल्लेलें आसा तुका पयशे तुजे बांदून दवरलेले आसा कोण तुका कितें केल्लेलें आसा पूण जे मनशा कडेन तें जायना तें आमच्या देवा लागीं जाता. तुमी तुमचे कडेन तुमचे कितें प्रश्न आहा कितें आसा तें कितें म्हणूंक जाय तुमी. जे देवान सांगलां त्या मनशा कडेन जायना तें आमच्या देवा कडेन जाता. जाता न्हू. मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन जाता न्हू. आमी उलयता तें जातलेंच न्हू आमच्या जिवितान. आतां तुमी मागणी केल्या तें सगलें आमी कोणा पासून केलां. जेजून आमकां भासायला तें आमकां दिलां ऑलरेडी म्हणून आमी ऑलरेडी मेवलें म्हणून आमी सोत मारला न्हू. दुबाव धरूंक ना न्हू आमी. तेका लागून आमकां म्हणटा की तो मनशा कडेन जायना तें आमच्या देवा कडेन जाता म्हणटा. आमी थीर रावंक जाय उतरान. उतराक जेन्ना आमी थीर रावता जे मनशा कडेन जायना आमचें कितें काम. मनशांनी आमकां इतलीं वर्सां आमी जालीं आतां मनशा कडेन भीक मागली आमी. मनशा कडेन म्हाजें काम कर रे प्रॉपर्टीचें हेचें तेचें. तुमी जेन्ना म्हणटा जे मनशा कडेन जायना तें आमच्या देवा कडेन जाता. तुमी तेजेर घालूंक जाय सोराचो आत्मो त्या ऑफिसराचेर आसा. देवाचो फावर म्हाजेर आसा. जेन्ना तुमी म्हणटात न्हू तेन्ना तुमचें काम
ऑलरेडी जाता. जे मनशा कडेन जायना ते आमच्या देवा कडेन जाता. तुमी फकत उसारूंक जाय देवाचें उतर. उसारता तेन्ना कितें जातलें? हें सगळें काम तुमचें घोडोन आसलेलें काम इतल्या वर्साचें तें तुमचें जालें म्हणून भावाक धरूंक जाय. इतलीं वर्सां तुमकां सैतानान सोतायल्लो आसा, पूण तुमी जेन्ना भावार्थान उलयतात जे मनशा कडेन जायना तें म्हाज्या देवा कडेन ऑलरेडी केलेलें आसा म्हाज्या देवान. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. कितें तरी समजलें? कितें तरी गाठीक मारून व्हरतले न्हू? हां, आनी बरयलां तें पाठ करतले न्हू? तुमकां कळ्ळें न्हू? तुमी तर ती शिकवण तुमची आयकतल्या मानून घेतल्या तेन्ना तुमचे दीस आनी तुमच्या जिविताची वर्सां तो वाडयतलो म्हणटा. केन्ना? जेन्ना तुजे शिकवणीक कान दितले, जेन्ना तुमी तेजे शिकवणीक रावतल्यान तेन्ना. कोणाक दूख आसा हांगासर? कोणाक दूख आहा बी? आं? थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. तुका जेजू ह्या दिसा पासत सोबीत दिसा पासत आनी तुवें आमकां आयज बरें तें शिकयलां. जें मनशा कडेन जायना तें आमकां तुवें तुजे कडेन जाता म्हणून सांगलां जेजू. आनी तुवें आमकां तुजी शिकवण कायजान धरूंक शिकयल्या आनी ते कायजा वरवींच आमचे सगळे जिविताचे झरी फुट्टा म्हणटाय सोमया. ताका लागून तुका आमी आर्गायता जेजू. हांगर आसले सगळ्या भाव भयणां पासून तुका आर्गायता. तांकां सोमया कितें दुयेंस पिडा आसा कितें आसा तें तुवें कुर्सार नाश केला जेजू. ट्युमराचो सोमया जे सोमया तांकां सोतायता ते चिंतनाचो तेंचो नाश केलाय तुवें कुर्सार जेजू. आनी तांकां सोमया ती वायट चिंतनां येता ती सोमया तुवें धुवन काडलाय ते जेजूच्या रक्तान म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तो हे जेजू तुका आर्गां दिता. सगळे सगळे सोमया ती हॉस्पिटलान घरांनी आसा तांकां देवाच्या उतराची ओळख मेळ्ळा सोमया. आनी ते तुजोच उतर घालून ते जय जयकार करता आनी ते जेजूनच म्हाका सुटका दिल्या म्हणून ते उसारता म्हणून तुका आमी आर्गां दिता जेजू. जी कपल्स आसा सेपरेट जाले तेंचो एकवट तुवें जोडलाय सोमया. देवान जोडलां ते मनशान तोडूंक जायना जेजू. तेंचो सोमया एकवट तुवें जोडलेलो आसा. जय जेजू. आनी जायते भाव भयणांक मागण्याची गरज आसा. मागणें तांकां शिकपाचें आसा. ती सोमया दुसऱ्याक वचून प्रवचन करपाचें शिकोवपाचें आसा तांकां. तेतून तेंचें सगळें फिलफील केलाय जेजू. तांकां जायते हिलिंगां दिवपाक तुवें तुजें मागणें केलाय सोमया. तांकां हात धरून मागण्याचें तुवें सोमया तांकां घटाय बळ दिलाय जेजू. थंय सोमया ती वयता तसो तुमी दुसऱ्यांक आशिर्वाद जाता सोमया. ती सोमया ती कांयच तेंच्या जिवितांत तूं उणें करूं नाय तांकां सोमया. ती वचोन तांकां प्रवचन करता ती आयकता आनी तुजें उतर तांकां सुटका दिता जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंय थंडेचो जोराचो फडाफडीचो नाश जाला कुर्सार जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता. हे कॅन्सराचो सोमया नाश जाला जेजू कुर्सार सोमया. आनी मायग्रेनाचो सोमया तुवें नाश केलाय कुर्सार. आनी ते मायग्रेन प्रॉब्लम तांकां आनी केन्नाच येवचें ना जेजूच्या नांवान म्हणून तुका आमी आर्गायता. पांय फडाफड आठ फडाफड बेणाची फडाफड सोमया. हात दुखता पांय दुखता तांकां चलपाक त्रास जाता मुयो येता पांयांनी ते सोमया तुवें कुर्सार नाश केला जेजून. तुवें एक एक सोमया तेंचें रगत तेच्या पासत वारयलां. तुजें रगत तेंच्या पांयांनी गेलेलें आसा तेंच्या हातींनी रिगलेलें आसा आनी तांकां ह्याच वेळार तुमी सोमया फ्रॅक्चराचो नाश जाला कुर्सार म्हणून तुका आमी आर्गां. ते व्हिलचॅर आसले तेंची व्हिलचॅर काडून उडयलाय आनी तांकां तुवें चलपाक घटाय बळ दिलाय जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. सिगरेटीचो ड्रग्साचो गुटखाचो पानाचो तंबाखूचो नाश जाला कुर्सार जेजू. आनी ते तुका टेस्टिफाय गवायकी जाल्या सोमया. आमी सोमया इतलीं वर्सां एक बंधनान हे वायट रस्त्यान आसली पूण तुजें उतर शिकली आनी तुवें आमकां तुज्या उतरानूच तांकां सुटका दिली जेजू म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तशें म्हाज्या घोवाक सोमया बियरीची आनी सिगरेटीची सुटका दिली सोमया. तशेंच सेम एनर्टींग ह्या भाव भयणांक सोमया दिलाय सोमया. बायलांक तशें दादल्यांक सोमया म्हणून तुका आमी आर्गायता. तांकां ह्या बंधनांतली सुटका दिल्या म्हणून सोमया. थँक्यू जिजस. जायते प्रिचर आसा तांकांय सोमया तूं शिकोवपाक तूं घटाय बळ दिलाय. ब्रदर जॉन्सना पासत तो वयता तसो ताका तूं आशिर्वादान बोल्लाय आनी ताका आनीक आनीक जायते देवाचें उतर परगटूंक तूं घटाय बळ दीत आसाय म्हणून तुका आमी आर्गायता. सगळ्या फॅमिली पासून तेजे आर्गायता. तेजी फॅमिली ऑलरेडी तुजें देवाचें उतर परगट करता आनी देवाच्या उतरान रिगोवन रावलेली आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तहें सोमया ह्या घराच्या पात्रा पासून तुका आर्गायता. ताकाय तुवें आनीक जायते जेण्यांनी बोल्ला तेज्या जिवितांत तूं कांयच उणें करूंक ना. ताका तुवें सोमया
आनीक देवाचें उतर तूं शिकयत आसा तो थंय वचोन थंय आपले कवायकी शेअर करता म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आमचे सगळे टीम मेंबरां पासत ते तुका आर्गायता, रांदतल्यांचा पासतूय तुका आर्गायता आसा, तांकांय तुवें आशिर्वादान मोगान दवरलाय आनी मोगूच करून एकामेकाचो तूं शिकयत आसाय म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. थंय सोम्या आमचे सगळे ह्या हॉला पासत तुका आर्गायता, हांगार येयलेले आसा येतल्यांनी देवाचें उतर शिकोवन दुसऱ्याक शिकयता आहा आनी दुसऱ्याचो भावार्थूय ती वाडयत आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन आमेन. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया.